Garigirigi, Hobushi and Darabarabaragarigirigirigi, Habaraba, Hallelujah, 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 Hallelujah. कशे हान सगळीं म्हज्या मोगाचे भाव आनी भयणां आशिर्वादीत आहात होय कांय जाणां म्हाका दिसतात आशिर्वादीत बाकीचे सगळीं हें कित्याक लागून हां आतां तुमी 2-3 दीस जाले आतां देवाच्या उतरान वाडोवन जोण तुमकां बरे बरे व्हड व्हड गोपेत जें आमचे हातून पयत पुस्तकान लिपलेलें आहलें तें भयणीच्या तोंडानसान भावाच्या तोंडानसान सगळ्यांच्या तोंडानसान आमच्या तोंडानसान पयत वचम्या उद्देशी तुमकां मेवला वय हो ना सर आमी आतां कितें कशीं आसूंक जाय संतोश भरीत संतोशान जिवंक जाय आहा आमचे कडेन संतोश आहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सो तर आमी कितें प्रेज गॉड ब्रदर सो एकल्याच भावाचो सगळ्यान वयर आवाज आयलो कित्याक एकलोच भाव ब्लेस जाला होय सगळे जेजून ताकाच आशिर्वादीत केला ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो आमी शिकता कितें भोगसवणें आनी आमची संबंद जेजूचो आनी आमची सैरीगत कशी आमची विबाडलेली ती जेजून कशी पोत्ती आमकां जोडून हाडली वय हो ना आमचो संबंद आमचे सैरीक सगळें जे जेजू उद्देशी ताच्या मोगा उद्देशी जेजून आमकां आयज सगळ्या कसलेच वायटानसान दुयेंस पिडेनसान जो आमचे कसलेच भोगसवणें नांव दिवपाच्या आत्म्यांसान आमकां सगळ्यांक ताणें कितें केलां बक्षिलां आनी आमकां भोगसवणेचो आत्मो दिलेलो आहा वय हो ना प्रेज द लॉर्ड आमचे भितर कोणाचो आत्मो आहा पवित आत्मो पवित देवाचो आत्मो जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो पवित देव न्ही तो मरोन आमकां ताणें पवित करून आपल्या सर्गीच्या बापा कडेन वचोन ताणें आमचो इतलो मोग केलो अनकंडिशनल लव येस नो मीठ मेर नासलोलो मोग वय न्ही आमी म्हणटा न्ही मीठ मेर सारकें न्ही सिस्टर वय हो ना प्रेज द लॉर्ड कित्याक मीठ मेर नासलोलो मोग म्हणटा जेजूचो संवसारीक मोग वेगळो आनी आत्मीक मोग जेजूचो मोग वेगळो वय हो ना संवसारान आमी कितें कोणाक दीत जाल्यार मोग कोत्ता कंडिशन एप्लायज प्रेज गॉड ब्रदर प्रेज जेजस कंडिशन एप्लायज तुका समज म्हाका कोणें म्हज्या आमच्या सोयऱ्यान जावं आमच्या कोणा गोंयच्यान कितें आमचो दायजाचो वांटो आसलेलो आमकां दिलो खुशयेन आमचे कोण आंटी अंकल आमचो कोणूय आसूं आमकां कितें कोत्ता तो दिलो की आमी कितें जाता खुशाल जाता आमकां इतली उर्बा जाता न्ही वय हो ना त्याच भाशेन जेजून आमकां आपलो मोग करून त्या खुर्सार खिडोवन सगळें आमचें आसलेलें नासलेलें आमचो संबंद जो तुटलेलो आमचे सैरीगत जेजू कडसून तुटलेली तो ह्या संवसारान येवन आमची पत्तून ताणें सैरीगत आपणा कडेन आनी सर्गीच्या बापा कडेन जोडली कित्याक लागून ताचो मोग आनी ह्या संवसाराचो मोग कितलो डिफरन्स न्ही खूब वेगळो आहा बायल घोवाचो मोग भाव भयणाचो माय पायचो पाय पुताचो मायचो पुताचो भुरग्यांचो खूब वेगळो आसता न्ही आमी कितें दीत जाल्यारूच आमी मोग कोत्ता आयज काल पळयल्या न्ही आमी कितल्या संवसारान डॅडी म्हाका ही जाय त्या फ्रेंडा कडेन म्हजी बरी गाडी आहा टेम्पटेशन कित्याक ताका तो मोग न्ही ते गाडयेचो मोग आहा ताका ह्या संवसारीक वस्तीचो मोग सो आमी आमच्या भुरग्यांक कितल्या जाणांक आयज काल देवाचें उतर दिलां देवाच्या उतरान वाडयलां कांय दीस फाटीं एक भुरगो एक माय पायचो एकलोच भुरगो कितें केस जाली कितें जालें हें करून आनी जीव दिलो काबार जालो चेडवाचेर कितें ब्रेकअप जालो बरो सगळें आहा पयसो सगळें आहा घरान कित्याक लागून आमी जेजू आमी पयले सुवातेर जेजूची ओळख जेजू आनी देवाचें उतर सोत आमी आमच्या भुरग्यांक केन्ना शिकयता वय हो ना आमी कितें म्हणटाय न्ही ती वाडटा हांवें काल पयलां आयकलें एक सिस्टरी कडेन गेल्लो ती म्हणटा ना 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 ताका लास्ट टायम सांगलेलें न्ही हांवें ताका युरीन बॅग घातलेलें ताका कितल्यो वादयो घातलेली 2 वादयो आनी ताका सगळें कितें वादयेनसान तोंडान येतें सगळें हें कोत्तालें तो आहलो
हांव गेलो थिंगासोर म्हजे उद्देशी पळयत वता ताचे कडेन उलयलो, ताका ते वायट बूक दिलो आनी ताका ते कन्फेस कर म्हणलें. ती सकाळीं फांतोडे 4 उठोन 2-3 वरां 2 म्हयने तांच्यांनी कन्फेस केलें तें उतर. आनी डॉक्टरा कडेन गेली, 1.5 म्हयन्यान डॉक्टरा कडेन गेली, ताका अपॉयंटमेंट आसलें. डॉक्टरा कडेन गेली, रिपोर्ट सारको नॉर्मल. डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुका हाची गरज कांय ना, तुजे भितर कसलेंच कांय वायट ना, सगळो तूं बरो जालेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी युरीन बॅग काडला. जालें 4-5 दीस 5-6 दीस फाटीं गेलोलो ताका विजीट करपाक. म्हाका म्हणूंक लागलो भयण ये ब्रदर म्हणूंक लागलो मातसो, तुका तो ब्रदर तुका मेळोंक सोदता. खूब तेंप जालो वचोंक नासलो. सो गेलो हांव, मेवलो. पळय जाल्यार हो हिरो बसला थिंगा बरयता हें करून. युरीन बॅग ना कांय ना, उठोन चलोन. आपूण म्हणटा गाडी चलोव. फाटल्या दिसांनी कांय दीस जाले गाडी चलोवन गेलो म्हणटा घेवन कलांगूट कांदुली तुळशीला. चेडो आयलो म्हणूंक लागलो डॅडी डॅडी म्हणूंक लागलो. गाडी घेवन वचनाका, ड्रायव्हराक व्हर. परतून भिरांत घाली. काय बरो हिरो, सारको बरो जालो गेलो. पूण आतां आहा बरो. कित्याक जाता हें कोहें कितें उद्देशी? आमचे उद्देशी न्हू, देवाचें सोत. हे जर आमी सोत ताका गमले, आतां ते सदांकाल. ब्रदर म्हणटा आमी सदांकाल रावता म्हणटा. आनी म्हजे कडच्यान ते वायट बूक घेवन गेले कोणाक दिवपाक. कितली आस. आनी कोणाचो नंबर दिलो, ताचो नंबर लागोना जालो 2-3 दीस. कॉन्टेक्ट नंबर जबलपूर मुंबय. सो मागीर ती सिस्टर म्हणूंक लागली आपूण डॉक्टरा कडेन गेल्या, 2 दिसांनी फोन करता. आयज फोन करपाक आसलो पूण मागीर सांजचो फोन करतलो. कशें जालें ताका, तिकाय ताचो सांगली ताणें आपली टेस्टमनी, घोवाची टेस्टमनी, की अहें आसलें, हें जालें ताचें. आतां सुशेगाद बरो आहा, बरी भलायकी, बरी सावध आसा. कित्याक लागून आमी आयज काल संवसारांत देवा कडच्यान आमची सोयरीगत तुट्टा आनी आमी मागीर देवाक दोश दिता. वय ना, देवान अहें केलें, देव हें करता आमकां. देवान आमचो कितलो मोग केलो न्ही, वय ना. दोळे धाकून मोग केलो. आमी कशींय आसूं, आमचो संबंद जोडलो, आमचें रिलेशन ताचे कडेन. आनी केदीस तांचें रिलेशन आनी आमचें जेजू क्रिस्ताचें आनी आमचें रिलेशन केदीस पाड जावना. देखून कितें केलें ताणें? सदांकाल आपलो मोग, आपले बोगसवणे उद्देशी आमकां ताणें, ताच्या बोगसवण्याच्या उद्देशी ताणें आमकां नितीवनपण केलें. ताणें आपली कुरपेन आमकां भरलेली आसा, सगली कुरपा दिलेली आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी आयज काल आमी अस्कोतायेन कित्याक जियेता? आमी सकाळींच शिकताले हांव न्ही, अस्कोतायेचेर जेन्ना आमी अस्कोतायेन जियेता तेन्ना कितें आहा? जेजूचे कुरपा आमकां आनी आमचो भावार्थ. ताचे उद्देशी आमी देवाक मानून आमी सगलीं वयर सोदता. वयर आमकां उबारलेलीं आहा देवान सदांकाल. आनी कितलीं जाणां म्हणटा म्हाका कुरपा दी देवा, म्हजे कुरपेन भर, म्हज्या भुरग्यांक कुरपेन भर, हें कर तें कर. कितलें अहें करता न्ही, वय ना. देव कितले पावटी आमकां कुरपा दितलो? 10 पावटी, 20 पावटी, कितले पावटी? 70 पावटी दितलो. 70 पावटी दितलो. प्रेज गॉड. वय 70 पावटी दितलो. 70 आनी 1000 पटीने आमकां दिलेले आदींच फुडें आहा. आतां आमी कितें करपाचें? आर्गां दिवपाचें, भावार्थान आर्गां दिवपाचें, एकामेकाचो मोग करपाचो, बोगसवणेन चलपाचें. सदांकाल जेजूचें बोगसवणें आमचे मदीं दिलेलें आहा. सगलें ताणें आमचेर ओपोवन दिलेलें आहा. आतां दितलो, घे आपल्या बोल्सांतलें काडून आमी दिता न्ही एकामेकाक. कोणाक दिताना कहें करता? कोणाक दिवपाचें जाल्यार आवय कितलें जड आगोड आमकां तें दिवपाक. आमकां कोणें दायज आमकां कोणें दिलें आमचें जाल्यार आमी कितलीं खुशाल बरीं जाता. पूण जेजूक आमी आर्गां दिता तोंड उकडून. ताणें येता सदांकाल. आमचे भायर नाका, आमच्या घरांचें न्ही. कितले जाणां मोग करता जेजू भाशेन. जेजून आमकां दिलेलो आहा मोग. कांयच ताणें दवरूंक नासतना, कितेंच तुजे कडच्यान अपेक्षा करून नासतना, परतून तुजे कडेन कितें म्हाका मेवतलें, तूं म्हाका कितें कोत्तेलें, हें ना. जेजू फकत म्हणटा तुजें तोंड उकोड आनी आपणाक आर्गां दी. आपणाचें दिणवास आपणाक आर्गां दी. आपली मोहिमा गाय. सदांकाल आपणाक तूं उगडास दवर सदांकाल. आमी उठ्ठा सगलें टेन्शनान घेवन बसता. आनी मागीर दुसऱ्याचेरूय घरानूय कोण कितें सांगलें मातशें च्या वाड गो, टिव मागीर ग्लास फुट्टात, बासणां पडटात. कित्याक? प्रेज गॉड, हालेलुया. कित्याक लागून? देवाचो मोग, संबंद आमी तुटलेलीं आहा. देवा कडच्यान आमी पयस गेलेलीं आहा. आमी येता हिंगा सदांकाल, येता आनी आयकता देवाचें उतर, आयकता ताचें सगलें आवयस हात वयर कोत्ता, उबारता, आर्गां दिता, सगलें कोत्ता. आनी लास्ट कितें कोत्ता?
घरा वेता न्ही डोडोपारा फोग. कितल्योय तायण्यो आयल्यो जाता आमकांय न्ही, आमी म्हणिना तुमकां म्हणिना, आमकांय जाता खूब कडेन. आमी हिंगासान भायर सोदता जेन्ना आमकां कोण ना कोण आमची बरी मागती आमच्या घरान आमच्या शेजाऱ्याक येताच. कशें ना कशें दुयेंस पिडा जो कसलें कितें आमकां आडमळात येत आसता आमचे कडेन. अशें ना की आमी सारकी सुपरनॅचरल हातून, पूण आमकां देवान कितें दिलेलें आहा, पवित्र दिलेलो आहा, प्लस आनी कितें दिलेलें आहा, ताचें बळ, ताचो अधिकार, ताचें सगळें दायज, स्वर्गीचें दायज मोगान ताणें आमकां दिलेलें आहा. आनी आमची आनी ताची सोयरीगत, ताचो संबंद, रिलेशन इतलें घोट केलेलें आहा. वय ना आयज काल आमकां जीव दिवंक आनी मोडपाची गरज आहा ना, गरज ना आमकां. आमकां तसलें मेळसाण ना आमचे भितर. आमचें सगळें ताणें मुळा सकट उपटून काडलेलें आहा. वय ना सोद मानतात, हालेलुया म्हणत, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जेम येता ना, बरें कितें मेवता देवाचें उतर, बरें आमी सारकीं फुलां कशीं फुलता न्ही. मागीर दुसऱ्या दिसा सकाळीं कितें जाता, पाकां सगळीं जोडटात. प्रेज गॉड. कित्याक लागून आमी डायरेक्ट आमच्या तोंडान सान आमी देवाचें उतरां उलयना. कित्याक हांव जाणा आमच्यो कितल्यो भयणी आहा. एक भयण आहा हिंगा, शी इज अ ग्रेट सोल्जर, हिंगासर आहा. ती आपली गोंयकी केन्ना आयज ना फाल्यां शोर करतली. कित्याक आमी जाणो इतलें ताका तायणें आयलें, इतलें कितें आयलें देवाच्या उतरान. ताणें कशी फायट करून ताका कितें कितें सांगलेलें सगळे रिपोर्ट कॅन्सल केले. आनी सुपर नॅचरल कितें करपाचें आसलें, कितें दिलेलें डॉक्टरान सांगलेलें, आनी ताका पेन ना कांय नासतना सगळें ताचें एवरीथींग सुपर नॅचरल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक ताणें तें उतर घेतलें, बरें बी घेतलें, काळजान रोयलें, आनी ताचेर ताणें नियाळ केलो, आर्गां दिलीं. आनी देवाचो आनी ताचो संबंद घोट, ताचें रिलेशन खंयच तुटोवंक दिवंक ना. कितें आसो देंवसारान हांवें कशें म्हणलें, देंवसारा तुका हांव खोट मागता, ठुटूक कोण हिंगासान भायर उडयला, तूं म्हज्या जिवितान नाय, तुका हांव थारो दिना. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, हें घेता आनी मोगान चलता, आनी देवाची आनी आमची सोयरीगत जी आमची घोट आहा ती केदीच आमचे कडच्यान, जेन्ना आमी देवाचेर विस्वासान चलता, ताचेर भावार्थान चलता आनी ताचेरूच आमी स्थिर रावता, त्याच वेळार सगल्यांक जायना. कित्याक आमी पळयलां कितले आमी हॉस्पिटलान वा विजिटांक वेता, थिंगा वेता, कितलो लोक आजून देखून हिंगा दुखता दुखण्याचेरूच. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर सोत सारकें काळजान सान ताचेर स्थिर रावन आमी आमचो संबंद आनी जेजूचो संबंद, आमची सोयरीगत घोट आहा ती केदीच कोण मोडूं शकना न्ही. मोडूं शकता? हें बिल्डींग आका जर हें कोत्तलो जाल्यार ताका कितलें मॅटिरियल यूज केलां न्ही, आनी तें घोट करून तें अहें बांदलेलें आहा. त्याच भाशेन आमचो आनी देवाचो संबंद हो, ही वणटी आहा पळय, दिसतात वणटी पळय, त्यो घोट वणटी भाशेन कोणूच ताका मोडूं शकना. जेन्ना आमी ओन भावार्थान, विस्वासान सान ओन भावार्थान वेता पळय, भायर सोदता देवाच्या आसऱ्यान सान, तेन्ना तुका तो सगलो कोत्ता. कित्याक आमच्यो कितल्यो सिस्टरी, कितल्यो आमच्यो हिंगासर कितलीं भाव भयणां देवाच्या उतरान आसात, काय केन्ना केन्ना येतात, पूण ते भयणीन इतलें हें केलें, आपूण म्हणटा कांयच आपणाक जावना, म्हणटा कांयच पेन ना, म्हणटा कांय ना, म्हणटा. कित्याक ती थिंगा वेताना देवाचें उतर, तोंडानूच देवाचें उतर. तेणें कितें सांगलें, डॉक्टरान कितें सांगलें ताचेर नियाळ करूंक ना. देवाच्या उतराचेर ताणें स्थिर रावली, ताचेर आपलें घर बांदलें. ताणें कितें घातलें, फावंडेशन कोणाचें खंय घातलें, देवाच्या उतराचेर. आनी त्या जेन्ना आमी देवाच्या उतरार, देवाच्या भावार्थान कितें आसूं, आमच्या फॅमिलीन यो, आमचे कडेन यो, आमचे विरुद्ध पाजलेलें खंयचें हत्यार आमचे विरुद्ध केन्नाच जावचें ना. कित्याक जेजून भासयल्लें आहा सदां काल. जेन्ना तूं ताचेर स्थिर रावताय, तूं ताचेर विस्वासान रावताय, तूं ताचेर पाती येताय, आनी तूंच ताका खुर्सार खिळयलें, तें सगळें ताचें कोर्स तुज्या दोळ्या मुखार हाडून तुज्या काळजान तें बरें बी जें आमकां ताणें फुकट देणें दिलेलें आहा तें घेवन आमी तें खुशाल बरी जाता. आनी ताचेर आमकां जैत व्हरपाक कोण ताकद दिता, पवित्र आत्म्या उद्देश आमी सगळ्याचेर वयर उडोवं शकता. वय हो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयज काल कितलींच भाव भयणां आमची आमी पळयता. कित्याक काल पोत देखून आमी हॉस्पिटलान गेल्लेल्यो, थिंगासर पळयता आमी बसोन, थिंगासर जावं हें करून हांवें थिंगा बसोन बेश्टो टायमपास करूंक ना.
बसलो थिंगा युशिल्यान वेता तेवशिल्यान वेता वयर हात उबारून हांवें सगळे भावार्थान मागणें केलें. जशें म्हजें तशें दुसऱ्याक पयलें तांचे पासत मागणें केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक धाकटेली गोवायकी घेवन हांव मागीर फुडें वेता. चलता न्ही दिवं? हय. कित्याक देवान म्हज्या जिवितांत सुपर नॅचरल एवरी डे हांव भावार्थान पावल घालतां. त्याच पावलाक त्याच खिणाक जेजू म्हज्या फुडें वचोन सगलें आपलें जे पवित्र आत्म्या दिशी जे देवान आमकां दिलेलें आहा स्वयं घोट आमचो रिलेशन भोव समोन जोडलेलो आहा तो केदीच मोडना. ह्या म्हजे गोवायके उद्देशी तुमकां गमतलें आयज की कितें. एक म्हयनो पयलो हांवें मातशी टेस्टमनी शेअर केल्ली न्ही म्हज्या नेवी भयणीक कजन भयणीक ताका ब्रेस्ट कॅन्सराचे सिमटम्स दिलेले. आनी म्हाका हांव हिंगासरूच प्रीच कोत्तालो, हिंगासरूच बसलोलो आनी म्हजे आमचे सुनेन बाचे सुनेन म्हाका फोन केलो की मामा हें करून. आय सेड प्रेज गॉड. भितर गेलो हांव प्रेज गॉड म्हणलें. कांय भियेनाका तूं चल घरा म्हटलें तो रिपोर्ट घे तो फोटींग म्हटलें. स्ट्रेट सांगलें ताका हो फोटींग रिपोर्ट तूं म्हणलें ताचें स्वत माननाका तें कितें सांगलां तें घे आनी वच घरा कडेन सुसेगाद राव. हांवें म्हणलें जेजू तूं जावन आसा म्हजो बरो देव. तुवें सगलें म्हाका इतलें म्हज्या जिवितान काल आयज सासणाच्या सासणाक तुवें म्हाका नितीवन पडूंक सगल्या वयर हाडलाय आनी म्हजे खंयचेच फॅमिलीक म्हजी कोणूय आसूं म्हजी सोयरीं आसूं म्हजी खूद स्वताची फॅमिली आसूं तूं ताका तुवें ताका केदीस कसलेंच वतीया ताचे कडेन हाडूंक तुवें कदीच ताका अधिकार दिवंक ना. पूण तुजो अधिकार म्हाका दिलेलो आहा ताका नाकारूंक. आनी त्याच वेळार हांवें ताका कितें म्हणलें हांव तुका नाकारतां आनी हांव तुका स्विकारिना. पूण म्हजो जेजू भोव व्हरतो जेजू तेणेन म्हाका 10 वर्सां पयलीं पेकोवणी फावो केल्या तेंच हिलींग डिलिव्हर सदांच म्हज्या सासणाच्या सासणा तेंच घेवन हांव चलतां आनी सदांकाल हांव विस्वासतां जेजू तुजेर आनी तुजेर हांव स्थिर रावतां. सगलें जालें सगलें रिपोर्ट केलें कितें आसलेलें सगलें दिलें रिपोर्ट करून सगलें हे टेस्ट कर तें टेस्ट कर तें टेस्ट कर तें टेस्ट कर हो कर तो कर. फायनली लास्ट टेस्ट ताका भितरसान हें करून थोडो हें काडलें कितें हें काडटात स्पर्म्स कितें हें काडटात तें कितें म्हणटात तें या देव वॉज अ लॅम्प. सो नो दॅट स्मॉल थिंग बायस्की या दॅट तें सांगलें ती करपाची पडटली. सो हांवें प्रेज गॉड हालेलुया. आनी आमी थिंगासर बसोन ताका काडटा थिंगा हांवें सगल्यांक ब्लेस केलें आनी सगल्यांचे रिपोर्ट नॉर्मल. जेजू तुज्या पोदवेन आनी हांव बळान हुकूम घालतां आनी हांव सगल्यांक जे कितें रिपोर्ट घेवन वेतात खंय ताका नाकारतां आनी हांव हुकूम दितां जे रिपोर्ट आसात ते जेजू क्रिस्ताचे रिपोर्ट जेजू खूद आपलो रिपोर्ट ह्या रिपोर्टान दितलो म्हण हांव तुका दिनवस्ता आर्गां दिता वाकाणटा. आनी सगळे जे वायट रिपोर्ट मेळ रिपोर्ट आहात ते सगळे नाश जावन तुवें खुर्सार खिडोवन ताका तुवें सगल्यांक जोण एकल्याक ह्या हॉस्पिटलान दिसना ताका तुवें ताका सगल्यांक तुवें सासणांक तुवें बरी केलेली आहा. कसलेंच कांयच वायट ना कसलेंच कांय नासतना सगळें तांकां तुजो गूड 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 सुपर नॅचरल रिपोर्ट तांच्या ओटयेन घातलाय म्हण तुका हांव दिनवासता आर्गां दितां वाखाणटा. वाखाणी तुका जेजू महिमा तुका जेजू मुणीच रावलो आनी ते दिलें आनी आतां टेस्ट करपाक जाय न्ही ते सॅम्पल घालून म्हजे कडेन दिलें आनी ताणें म्हाका एक ब्लेस हायली फेवर्ड ब्रदरीचो नंबर दिलो. प्रेज द लॉर्ड. Small test. I said this test I cancel it in the name of Jesus. जेजू हांव तुका हुकूम घालता आनी ह्या रिपोर्टाक श्राप घालता तुजे पदवेन जशें तुवें अंजिराच्या झाडाक तुवें श्राप घातलाय तोच ती पदवी घेवन हांव ह्या रिपोर्टाक श्राप घालता आनी ह्या मेव्या रिपोर्टावून तुजो बरो व्हरतो रिपोर्ट म्हाका मेवलो म्हण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाकाणटा आनी हांव स्वत मानतां तुजोच रिपोर्ट म्हाका मेवलो म्हणून. आनी तें घेतलो आनी त्या भावा कडेन गेलो. सो तो भाव कितें करता सांगलें ताणें कॅल्क्युलेशन केलें टाका धाकटे रिपोर्ट आहा म्हणूं लागलो 900 रुपीज. आनी दुसरो रिपोर्ट आहा म्हणूं लागलो ताका म्हणूं लागलो 14,000 पडटली. प्रेज गॉड. आय सेड प्रेज गॉड. हांवें म्हणलें ब्रदर ओके. ताका म्हणलें ओके ब्रदर. ताका म्हणलें तें हें दी. हांवें कांय उलोवंक ना आनी जेजूक सांगलें जेजू हांव जाणा. हांव म्हणलें हो ब्रदर हो रिपोर्ट तुवें इतलें हें सांगल्या पळय 15,000 ताच्याहून अद्द्याहून तुवें म्हाका ऑलरेडी हो रिपोर्ट टेस्ट करून दिलाय आनी सुपर नॅचरल रिपोर्ट दिलोय म्हूण हांव तुका आर्गां दिता दिनवासता वाकाणटा. हांवें वाकाणणी केली आनी ताका सांगलें ब्रदर मागीर तुका फोन करता आनी सांगता. आनी हांव घेवन आयलो रिपोर्ट आनी हांव म्हापसा गेलो.
म्हापसा गेलो आनी म्हजो क्लासमेट खूब वर्सां फाटीं तो मेळोंक ना म्हाका, पूण आय नो हिज वायफ, तो थिंग आसता ताचे कडेन व्हरोन ताच्या लॅबान ताका हांवें टेस्टिंगाक दिलें. सो थिंगा बस म्हणूंक लागली, रमेश डोंट वरी, कांय टेन्शन. हांवें म्हटलें सिस्टर नो आय एम नॉट वरीड. दोदपारचो न्ही अडेजांक सुमार वतानसान हांव गेलो आनी ती सदमली कितें हांव फ्रस्ट्रेट जालो ना. आय सेड आय वॉज प्रेयिंग इन टंग्स एंड आय वॉज रिजॉयसिंग. हांव जाणो न्ही म्हाका गरज ना खंयची उस्के काडपाची, कित्याक म्हजो आनी म्हज्या सर्गीच्या बापाचो संबंद जो आमचो इतलो घट आहा तो खंयचोय कितलेय अत्यार, खंयचे गण वो खंयच्यो हातोड्यो वो खंयची कितलोय मारलो जाल्यार म्हजो आनी जेजूचो संबंद केन्ना तुटचो ना आनी तोडूंक शकना. कोणूच तोडूं शकना. इतलो भोव व्हरतो हें आमचें रिलेशन जें म्हज्या सर्गीच्या बापाचें आनी म्हजें आसा पळय तें म्हजे कडच्यान कोणूच काडून जावं घेवन आनी म्हाका कोणूच ताचे कडच्यान पयस करूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या भावार्थान चलत रावलो आनी तो रिपोर्ट व्हरून थिंगा दिलो. ताणें कितले म्हाका टेस्ट करपाक सांगपाचें, 15,000 ताणें कितले केले. येस एनीवन? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. 15,000 ना 4,000 सी 15,000 आनी 4,000 खिसान. हांवें म्हणलें आर्गा जेजूक, आय नो म्हटलें जेजू हांव जाणो. तुवें म्हटलो अद्दे तांचे कडेन तितले भयणीचे आहा न्ही, सगळे तितल्या उत्तम म्हटलें सगल्यांक मिनिमम मॅक्झिमम त्या पयशा भितर तूं म्हजो रिपोर्ट करून दितलो. हांवें सुपर न्हिचयलो, थँक्यू. आनी खरोच कितें जालो, दिलो व्हरोन 4,000 रिपोर्ट घेतले, 4,000 आनी 500 रुपया ताचे म्हणटा आपले हेचे 4,500 टोटल. आय सेड प्रेज गॉड. ताणें मागीर सांजचो फोन केलो. हांवें सांगलें ना ब्रदर आमी दिलो ऑलरेडी. तो विचारता तो कोण, खंय दिलोय, कितल्यांक दिलोय. हांवें सांगलें म्हाका म्हणलें म्हजो सर्गीच्या बापान मिनिमम आनी मॅक्झिमम कितें आहा पळय तातूंत म्हाका म्हणलें ताणें. ना कोणा कडेन. हांवें म्हणलें तुका कित्याक जाय ब्रदर म्हटलें, तुका कित्याक जाय कोणा कडेन. हांवें कोणाय कडेन दिलो. म्हाका जेजू क्रिस्त म्हजो जेजू क्रिस्तान म्हाका कोणाक ना कोणा आंजबडव्याक धाडून म्हाका ताचे उद्देशी म्हजें काम केलें ताणें न्ही. जेजून ऑलरेडी पयलेंच केल्लें. हांवें स्वत मारलें, हांवें उतरलें आनी हांव आर्गां दीत रावलो. जिबेचे देणे वापरूंक लागलो आनी थिंगासान वचून 15 मिनटांनी म्हापशा पावलो. थिंगासान म्हजें सगलें काम सुपर नॅचरल, रिपोर्ट सुपर नॅचरल सगलें हें जालें. गेलो आनी धाडलो टेस्टाक, जालें. आनी मागीर कितें जालें, 8-10 दिसांनी रिपोर्ट आयलो. हांवें रिपोर्ट हाडलो, हांवें पळयलो सगलें सुपर नॅचरल, बरो गूड सगलें आहा ताचेर, सगलें रिपोर्ट नॅचरल. प्रेज गॉड. आय सेड घरा कडेन हाडलो, दाखयलो, तांकां सांगलें कांय हें ना. काल आमी बांबोली JMCन गेल्या चॅकअप करपाक. सो ऑल रिपोर्ट्स आर सुपर. एक्सरे काडलो सुपर नॅचरल, ताचेर कांयच ना, स्मॉल लांब. आनी हांवें प्रोफेसाय कितें केलेलें, इट वील बी स्मॉल थिंग. हांवें प्रोफेसाय केलेलें पयलेंच जेन्ना म्हाका हें केलेलें पळय टेस्ट करतना, इट्स अ स्मॉल लांब. नॉट इवन कॅन्सर सेल, कॅन्सराचें हें केलेलें न्ही. सो आय कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जिजस. आनी हांवें कितें म्हणलें, इट्स अ स्मॉल लांब. ताचे जेजूच्या रिपोर्टा वयचेंच ना, स्मॉल. आनी काल रिपोर्ट आमी घेवन आयले, सगळे डॉक्टरांक दाखयले, डॉक्टरान पळयले, एवरीथींग सुपर गूड बरो आहा रिपोर्ट, सुपर नॅचरल रिपोर्ट. प्रेज द लॉर्ड. एंड डॉक्टर सेड इट्स अ स्मॉल लांब, इट हॅज टू बी रिमूव्ड फॉर एवर. आनी परतून कांयच सिमटम्स येवचे ना. कोणाचो रिपोर्ट? जेजूचो रिपोर्ट. को आयलो. हांवें कितें केलें, जेन्ना म्हाका रिपोर्ट्स मेवता तेन्नाच हांवें कॅन्सल केलो. हांवें म्हजो आनी जेजूचो संबंद तुटोंक दिवंक ना. आमचें रिलेशन कशेंच तोडूंक दिवपाक ना. हांव नकळो आतां तुमचें कशें कितें, पूण म्हजें रिलेशन हें म्हजी गवायकी. कित्याक म्हाका खबर आहा जण केल्या तशीच जे सुपर रिपोर्ट आयलो सगलें आयलें सुपर नॅचरल. प्रेज गॉड. कांयच कसलो रिपोर्ट ना तातूंत कॅन्सर सेल. 1 म्हयन्या पयलो कितें सांगलेलें, ब्रेस्ट कॅन्सराचे सेल्स दिलेले. आनी त्याच वेळार हांवें कॅन्सल केलें आनी हांवें ताका नश्ट केलो. कहो जेजूचे पदवेन जी म्हाका पदवी दिलेली आसा, ती ऑथॉरिटी जेजून दिलेली आहा, ताचें सगळें म्हाका दिलेलें आहा न्ही. ताणें सांगलां तूं म्हजें वरपण वयर जें हांवें केलां ताचें उन तूं कितें करतलोय, व्हड मिलाग्री करतलोय, व्हड तूं म्हजे भाशेन म्हजें उन करतलोय. तेंच घेवन उतर हांवें चलतां आतां सदांकाळ. जेन्ना आमी सगळीं जवण एकले जेजूच्या उतरार, जेजूच्या उद्देशी जेन्ना आमी चलता आनी वागता आनी ताचेर आमी स्थिर रावता. जश्यो आमच्यो भयणी, काय कितल्यो भयणी आहा हिंगासर भरपूर आहा, ते देवाच्या उतरा उद्देशी तांच्यांनी कशें जैत व्हेलां आपल्या जिवितान, तशें जण एकल्याक तेंच
सगळें सैम जेजूचे सैम ताचो संबंद सगळो जेजून तोडलेलो आसा जेजूचो आनी आमचो संबंद तोडलेलो आहा तुटलेलो आहा तेंच हांव विचारता न्ही वगीच कित्याक रावल्यात तर तुमी सजमोंक नान सजमता तुमकां प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड म्हाका दिसता आतां सेकंड टायम विचारूंक जाय 2 टायम प्रेज गॉड सो सजमता न्ही जसो जेन्ना आमचो आनी देवाचो संबंद आदी फुडें घोट आहा आमी आमच्या ओन भावार्थान जावं आमी जेन्ना केन्ना असल्यो तायण्यो कसल्यो दुयेंस पिडा आमी आमच्या अनुभवता त्या टायमार आमी कितें करता देवा कडच्यान आमी पयस पयस वेता आमी पयस वेता देवा कडच्यान देव असो ना जेजू क्रिस्त सदां सांगला आपूण तुमच्या सांगाता आसा तुमच्या बाराबर आसा तुमच्या हाताक धरून हांव चलता म्हज्या हाताक चलता न्ही जेजू हांव जेन्ना ताचे स्थिर रावता आमचो संबंद तुटना हांव सोडिना आनी आमी जेन्ना ताचे स्थिर रावना आमी ताचे स्वत मानिना तेन्नाच आमी ताचे कडच्यान पयस वेता तेन्नाच सगळीं जें वायट दुयेंसां पिड्या आसता ती आमकां काबीज कोत्ता आमचेर तो ताबो घेता आनी मागीर म्हणटा आमचो आनी देवाचो संबंद ना कांयच ना खंयची हुस्के मोग ना बोगसवणें ना जिवितान बरेपण ना संतोष ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सिस्टर साम 63:3 फुडें वचया गमलें न्ही कशें कितें आहा तें आनी एक धाकटुलीशी गोंयशकी कांय दीस पयलीं 10-15 दीस पयलीं म्हजी आई 75 years young she is not old I never called her old she is very young praise the Lord 75 years young she was बसलेली बेडीचेर आनी आतां 75 वयसान बेडीचेर सकयल पडप कितें जावप कशें कितें खंय खंय कितें जातलें भावान म्हाका फोन केलो अहें जालां एक्सरे काडला हांवें कॅन्सल केलो तशेंच तीच ऑथॉरिटी तेंच हांवें म्हणलें जेजू तुवें इतलें म्हज्या जिवितान मिलाग्री घडोवन हाडलाय ही मिलाग 2 दिसां भितर ही मिलाग हांवें आदी फुडेंच पयली तुवें म्हज्या जिवितान आदी फुडेंच घडोवन हाडली कांयच दुयेंस पिडा ना कसलेंच कांय फ्रॅक्चर ना कसलेंच कांय म्हज्या आईचे कुडीन हात लावं शकना जशी तुजीं हाडां भायर सोडलेली पूण तातूंत कसलेंच फ्रॅक्चर नासलें कसलें कांयच नासलें तुजीं हाडां मजबूत आसलीं तीच हाडां म्हज्या आईचे कुडीन तुवें दिलेली आहाय आनी ती सदां हांव स्वत मानता आनी तीच हाडां कसलेंच फ्रॅक्चर ना कांयच नासतना तुजो बरो रिपोर्ट मेळलो म्हूण तुका हांव दिनवास तारगा दिता थँक्यू जीजस आय सेड थँक्यू लॉर्ड आय थँक्यू जीजस आय स्टार्टेड प्रेइंग ऑलवेज आफ्टर 2-3 days एक्सरे काडलो हाडलो आय रिसीव्ड एक्सरे एंड माय ब्रदर कॉल्ड आय डीड नॉट इवन बॉदर टू आस्क हिम कित्याक विचारप म्हणजे कितें करप जें बी घालता शेतकार बी घालता न्ही घातलें ओपलें ताचो दुबाव धरता खोणोन पळयता जालें काय पोत्तून घालता अनबिलीफ म्हणजे आमी कितें करता देवाच्या उतराच्या आड वेता तूं स्वत मानताय तुका जो जेजून तुवें पळोवंक नाय तूं ताचेर स्थिर रावताय आनी म्हणटाय जेजू जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी सासणाच्या सासणाच तोच म्हजो देव तुजेर हांव स्थिर रावतां कितेंय जावं हांव हो रिपोर्ट घेवंक ना तो रिपोर्ट म्हजे तुवें बरो रिपोर्ट कितले वर्सांनी म्हाका तुवें सगळी पेकोवणी फावो केलाय कितले म्हज्या आवयक जिवीक दिलाय म्हज्या भयणीक जिवीक दिलाय हाका दिलाय आनी सगळे सासणाच्या सासणात तेंच तुजें चलतलें आनी तेंच हांवें घेवन चलतां आनी तुजेर स्थिर रावतां हांव कोणाचेरूच पातयेना ह्या संवसारा ह्या फोटिंगाचेर पातयेना हांव फोटींग ही फोट म्हज्या जिवितान केदीच थारो ना आनी चलत रावलो आनी 2-3 दिसांनी आयलो आनी भावान मागीर ताणेंच फोन केलो म्हाका की भाई म्हणूं लागलो रिपोर्ट बरो आसा नॉर्मल रिपोर्ट आय सेड प्रेज गॉड आनी हांव जाणा आसलो हांवें ताका तेच वेळार सांगलेलें तुका कांय टेन्शन घेवपाची गरज ना तूं घरा कडेन वच जेवका सुसायगाट रिलॅक्स ताका सांगलें तूं वच आरामसेर वच फ्रॅक्चर ना ही 100,000% गॅरंटी जेजूची हांवें जेजूचेर पातयेलो न्ही जेजूचेर पातयेलो आनी कितें जालें म्हणलो आनी 3ऱ्या दिसा रिपोर्ट ताणें सांगलें आय डीड नॉट इवन कॉल बिकॉज आय नो माय जीजस जेजू केन्नाच बदलना तो सासणाच्या सासणा काल आयज फाल्यां आनी परवां फाल्यां आनी सासणाच्या सासणा तोच त्या जेजून म्हाका 8-9 वर्सां पाटी सगळ्या वायट वांडवणेसन जॉन्डीस आल्सर एसिडिटी प्रेशर डायबिटीज सगळ्यांसान ताणें निवारला तोच जेजू आयज फाल्यां आनी सासणाच्या सासणा तोच आहा न्ही ताचेर आमी स्थिर रावंक जाय जेन्ना तूं स्थिर रावताय तूं ताचेर पातयेताय तूं ताच्या मोगान चलताय बोगसोण्यान चलताय सगळो मोग ताचे आनी आमचो संबंद कितलो घट असो गमलो न्ही आनी आयलो रिपोर्ट आयलो नॉर्मल कांय फ्रॅक्चर ना कांय ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आफ्टर 3 days फ्रायडे सॅटर्डे संडे मंडे
3 दीस म्हणजे सॅटर्डे संडे ताणें फ्रायडे काडलो, सॅटर्डे आनी संडे इज अ हॉलिडे, आनी मंडे म्हाका फोन केलो. आनी हांव जाणो, आय डू नॉट डावट, कित्याक जेन्ना हांव कितें कोत्तां कितें उलयतां, सेम थींग वीथ माय सिस्टर. हांवें म्हणलें तुमी कांयच टेन्शन करपाची गरज ना, तुमी ओग्गेच रावात, तोंड उकडी नाकात, कांयच उलयनाकात, कोणाच कांयच करपाची गरज ना, कोणाकूच कांय सांगूंक ना. बरें आहा, रिपोर्ट सगलो बरो आहा, बरो आहा, बरो आहा, सगलो बरो आहा, सुपर नॅचरल रिपोर्ट. कसो जालो? डॉक्टरान सांगलें मातशें स्मॉल लांब, इल्लें म्हणूं लागलो. व्हडलें जावंक ना, इल्लें. हांवें कितलें केलेलें? इल्लें. स्मॉलस्ट एंड लिस्ट. तेंच उतर जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी तो दोतोराच्या तोंडान सान तोच बरो रिपोर्ट आयज आमकां मेळत आसा सदां सासणाच्या सासणां. आमी ताचेच ती दवरिना, पूण आमी ताका ब्लेस करूंक जाय. हुएवर इट मे बी, कोणूय आसूं, वी शूड नेवर ग्रांबल. तूं जेन्ना ग्रांबलिंग कोत्ताय जावं कितें हें कोत्ताय पळय, उलयताय आनी तीच उतरां उलयताय, तीच आमच्या जिवितान कब्जो कोत्ता. आनी मागीर म्हणटा आमचो संबंद तुटलो, देवा कडेन आमचो संबंद ना. रिलेशन दॅट सो स्ट्रॉंग, आमचें इतलें स्ट्रॉंग रिलेशन. आमी मागीर म्हणटा कितें रिलेशन देवा कडेन ना, वयव ना. उलयता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया म्हणलें की सगल्यांक आवाज येता. क्वेश्चन विचारलें कोणूच जबाब दिना. प्रेज गॉड. सो Psalm 63, टू सी दाय पावर एंड दाय ग्लोरी, सो हॅज आय हॅव सीन दी इन द सँक्च्युअरी. सिस्टर कोंकणीन मातशें वाचताय, कोंकणीन मातशें. तुझ्या मंदिरान म्हजे दोळे तुझे लावून आशेतात. तुझे लावन हांव आशेतां. प्रेज द लॉर्ड. हांवें कितें केलें? देवाचेरूच, ताचे देवाचो संबंद म्हजे कडेन आसलो न्ही, म्हाका खबर आसली. म्हजो देव काल, आयज, फाल्यां आनी सासणाच्या सासना तोच देव म्हजे थंय आसा. हांव ताचे दोळे लावन उबारून ताचेरूच आहा न्ही, म्हाका दुसरो कोण मदें येता दिसना. तुमी कितें कहें कितें कोत्ता हांव नको, पूण म्हजे बगर हांव कितें कोत्तां, कितें तायण्यो कितें यो, हांव म्हजे जेजू खुर्सार पळयतां, म्हजे दोळे बंद कोत्ता आनी पयले ताका हांव आर्गां दितां. मागीर कितें जाता? आमचें रिलेशन, जो दाल आसा पळय ती रिलेशन इतली मजबूत जाता, कोणूच आमचे मदें येवंक शकना. वयो ना, येवंक शकता? कोणलें दुयेंस पिडा कोणूच आमच्या विरुद्ध येवंक शकता? जेन्ना आमी आमच्या भावार्थान जेजू उद्देशी, जेजूचेरूच सगलें पातयेवन ताचेरूच आमचे दोळे, टू सी दाय ग्लोरी, जेजूचे कितें मोहिमा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो आय हॅव सीन दी इन दाय सँक्च्युअरी. म्हज्या दोळ्यांनी, उक्त्या दोळ्यांनी सदां काल सासणाच्या सासणांत हांव म्हज्या भावार्थान पावल घालून चलतां. जेन्ना भावार्थान पावल घालून चलता, विस्वासता आनी खंय वचों, कोणाक मेळोंक देखून जावं कोणाक विजीट करूंक येता थिंगासर, हांव पयलेंच जेजूक आर्गां दिवन वेता, पळयतात म्या उद्देशी. हांव वेच्या पयलीं आज बोडव्याक धाडटा जेजू क्रिस्तान, सांगता वसात. जें कितें हांव थिंगासर हांव भावार्थान हिंगासर मागणें करून वेता. आमी वेता 15-20 मिनटां जावं अर्द्या वरान भितर पावच्या पयलो तो मनीस थिंगासर ऑलरेडी सारको बरो जाता. जेन्ना थिंगासर वचोन ताचेर भावार्थान हात दवरलो त्याच वेळार ताका 2 मिनटां सांगलें देवाचें उतर, पळयत आत्म्या उद्देशी ठटाक. कशें जाता हें? जेन्ना आमी स्थिर रावता कोणाचेर? जेजूचेर. हें जावन आसा आमचें रिलेशन, आमचो संबंद, आमची सोयरीगोत. आमी पयलीं गोट करूंक जाय. त्याच वेळार जेन्ना आमी ताचेर भावार दवरून विस्वासान चलतले तेन्नाच आमी जिवितान, आमच्या फामिलीच्या जिवितान, म्हज्या घोवाच्या जिवितान, बायलेच्या जिवितान, म्हजे सासूमाय जो कोण आसूं, कोणूय आसूं, म्हजी कोण सोयरी आसूं, कोणूय आसूं, जशी हांवें म्हज्या भयणीच्या, ती भयण म्हजी काजन भयण, ती शी इज नॉट इन द वर्ड ऑफ गॉड. दॅट्स वा ताका लागून चड गरजेचें देवाच्या उतरान आसलेलीं मनशां तुमकां जेन्ना आसता पळय तेन्ना सगलो कितें देवाचें सगळी सुरक्षा कवच, तें शिल्ड तुमचेर ऑटोमॅटीक पडटा. देवान घातलेलें आहा. जेन्ना ताचे उद्देश आनीक मजबूत जाता आनी तुमचो आनी देवाचो संबंद इतलो घट जाता, तुमचे आनी ताचे मदें, तुमचे मदें आनी जेजूचे मदें आनी कसलेंच दुयेंस पिडा थारो येवंक शकना. जेन्ना आमी स्थिर रावता आनी आमी दोळ्यांनी आमच्या पळयता सगल्यो व्हड व्हड भोर त्यो मिलाग्री जशें म्हज्या जिवितान हांवें अनुभवल्या, पावला पावला पावलो पावला 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 जेन्ना हांव भावार्थान चलतां, स्थिर रावतां आनी हांव ताचेर विस्वासतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आयज काल कितलींच आमची संवसारी
जिवितान आमची भाव भयणां काजारी जिवितान तेंच चल्लेलें आहा. एक धाकटुलें उतर वयो ना आमी कितलें पळयलां. इवन डायवर्साची सुवात केस सुद्दां इतली आहले 2 म्हयन्यांनी हियरींग जावपाचें आहलें. आमचे उद्देशी न्ही पळयत वतम्या उद्देशी जेन्ना तांकां सोद गमलें कोहें कितें आमी एकामेकाक बोगसवण्या उद्देशी कोहें चलता आनी बोगसवण्यान कितली ताकत आसता. वयो ना आसाव ना भोव व्हरती ताकत आसता सगळें मोगान जिखपाक बोगसवण्यान. जो मोग जें कितें आमचें सैरीगत जावं आमचो संबंद देवा कडेन खंय आमी कोणें हें करून मोडून तोडलेलो आहा ह्या संवसारांत आमचे गोच्यांनी जावं आमच्या कोणा उद्देशी सैतानान तांकां उस्ता हें करून कोण सासूमाय चेडवाच्या हातून हें कोत्ता माय सासूमाय चेडवाच्या जावं हाच्या हातून जिवितान येवन थिंगासान कितें जाता. सो देखून चड गरजेचें जेन्ना आमी चेडवाक दिलें करून कितें आमी ताका मोगान वाडोवंक जाय. आमकां जर देवाची ओळख ना देवाचें उतर आमी नको जाल्यार आमी कितें कहें कोत्तले. आमचेच भितर बोगसवणें ना पयलें. आमकां खबर ना जेजूचो मोग आनी बोगसवणें कितें पळय तें. जेजू कित्याक लागून आमकां जेजूची वळखूच ना. देखून आयज काल आमी सगळे संवसारान तुटून मोडून पडलेलीं आहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी मागीर आमी कितें करता सगळें आमी एकामेकाक दोश दिता. वय ना आमी बरी नितलीवंत आमी कांय करूंक ना. हांवें तर कांय करूंक ना म्हज्या जिवितान आदल्या जिवितान हांवें कांय करूंक नासलें. हांव सांत ते म्हाका भाव म्हजे भाव भयणां म्हाका हें कोत्तालीं. हांव तांकां दोश दितालो जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराची ओळख नासली तेन्ना. जेन्ना हांवें खालतेपणान जशें हांवें बोगसवणें म्हजें न्ही जेजू उद्देशी जेजूक हांव कोत्तालो पूण जेन्ना जेजूचें बोगसवणें आनी म्हजें बोगसवणें घेवन हांवें तांकां बोगशिलें त्या उद्देशी आयज पासून आमच्या घरांत सगळी सूख शांती आहा. कोणाची झगडी ना. सोरो सुटलो कितें कितें आहलें वायट उतरां मेडी उतरां आतां सगळें स्थिर शांत एकामेकाचो मोग कोत्तात. प्रेज द लॉर्ड. कहें चलता हें आनी कहो संबंद आमचो जो तुटलेलो आहा कसो मोगान आनी बोगसवण्या उद्देशी पोत्तून सगळें जें आहा ताचे उद्देशी आमकां सगळें आमचो आनीक घट मजबूत जाता. जें नाश जालेलें आमचें कितें आहा पोत्तून जाता. आमी कितें दिसता पळय ताचेर आमकां नियाळ करपाची गरज ना. आमी तांचे पासून मागोवंक जाय. आमी फकत आमच्या काळजांतल्यान जेजूचेर स्थिर रावंक जाय आनी जेजूक आमी ताका अर्घां दिवंक जाय की तुवें तांकां संपूर्णतायेन जे मेड्या वचपान कितें आसलेलें नासलेलें रागाच्या कसलें कितें आसलेलें सगळें सांग तुवें तांकां सारकी संपूर्णतायेन सुटका फावो केल्याय. कोत्तलोय न्ही कोत्तलो न्ही केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सजमलें न्ही बोगसवणें म्हणजे कित्याक गरजेचें आनी बोगसवणें म्हणजे कितें पळय तें. वयो ना सजमलें न्ही. देखून आमकां चड गरज बोगसवणें आनी मोगान चलपाचें. आमकां देवाची कृपा पयलींच आहा. आमचे कृपे देवान आमकां कृपेन भरलेली आहा तेचे उद्देशान सगळें जेन्ना आमकां सगळें मेवता तांकां त्या बळान ताच्या बळा उद्देशी आमकां कसलेय वायट परिस्थितीचेर कितें जैत व्हरपाक आमचो आनी जेजू देवाचो संबंद घट आसता पळय तेन्ना इजी जाता. वयो ना जशें आतां म्हज्या जिवितान कितल्यो आतां तायण्यो हांवें सांगलें तुका न्ही कहल्यो 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 वस तेन वस. पूण हांव कितें करतां म्हजो कोणाचेर ध्यान आनी मन म्हजें सारकें ध्यान कोणाचेर जेजूचेर. कितें आसूं फाटलें म्हाका पडलेलें ना फाटलें गेलें तें खंय गेलें म्हाका खबर ना आनी म्हाका ताचेर नियाळ करपाची गरज ना. जें कितें म्हज्या फुडल्यान दवरलेलें आहा देवान ओतून दवरलेलें आहा सगळें तें म्हजें हांवें म्हाका घे म्हणटा तो. म्हज्या फुड्यान दवरलेलें आहा ताट वाडून दवरलेलें आहा हातीन जेवपाचें. प्रेज गॉड. हय कहें जेवतलोय कहें जेवण जेवपाचें कसलें जेवण जेवपाचें देवाच्या उतराचें. प्रेज गॉड. चड भोव वर तें आमचें हें देणें आमकां जेजून दिलेलें आहा. तो म्हणटा तुमी फकत तोंड उगडात आनी फकत म्हजें जें उतर सोत तुमी घेवन चलात. त्या सत्या उद्देशी तुमकां सासणाच्या सासणाक हांवें तुमकां कितें केलेलीं आहा सुटका दिलेली आहा. तुमकां कांयच कोर्स करपाची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सारकें न्ही सजमता न्ही. प्रेज द लॉर्ड. जेमेना न्ही. प्रेज गॉड. प्रेज द लॉर्ड. बिकॉज ऑफ दाय लविंग कायंडनेस इज बेटर देन लायफ माय लिप्स शाल प्रेज यू. प्रेज द लॉर्ड. वॉट इज दॅट कितें सांगता सिस्टर मातशें आनी एक पट वाचतें. बिकॉज
Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise you. जिवा परस चड जिवा परस चड तुजो मोग हांव लेखता. तुझो मोग हांव लेखता. कोणाचो मोग? जेजूचो. जेजूचो बरोबर तो मोग. वयवो ना जेजून केला, आमचो मोग केला, कोत्तलो केला. ना फाल्यां येतलो जेजू आनी कोत्तलो न्ही. सांजचो येतलो 5 च्या पियेले उपरांत, कित्याक आतां मातशें आमकां च्यायेची एनर्जी जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सो केन्ना ऑलरेडी कितें जालां? जेजून केला, आतां कोत्तलो ना. पयलें केलां. कितलीं जाणां सोत मानतात? प्रेज गॉड. सोत आतां सदां काल जे सोत आहा तुमचे कडेन ते घेवन तुमी हे दाल घेवन तुमी चलतेल्यात. वयवो ना. कितलें कितें यो आमच्या फुडल्यान कितें आहा? देवाच्या उतराची दाल. जेन्ना आमी तोंडान सान म्हणटा जेजू जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी, त्याच वेळार ती दाल तुज्या फुड्यान जाता. नाजाल्यार तूं तोंड उकोडनाय आनी ताचें सोत मानिनाय. जें कितें जेजून वासयलां ताचें भासवण्या उद्देशी तूं चलोनाय आनी ताचेर तूं विस्वास दवरिनाय जाल्यार तुजे उद्देशी कितली दाल, खंयची ती दाल कसली जावची ना. ते कार्डबोर्डाची खंय जातली. टुस करून कोणें मारतलो, टूक करून पोटाक तोपतलें. जेन्ना आमी तोंडान सान बावटांसान सारकी उलयता आनी आपूण स्थिर रावता, कितें आसूं, ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन कितें येवं म्हाका, खंयच्याय वेळार येवं, रातचें येवं, हे वेळ कितें म्हजे कडेन दाल दिलेली आहा, देवाचें उतर म्हजे कडेन आहा. हांव घेवन तें उलयता, तुकाचे कडेन उलयता. ह्याच वेळार म्हजे कुडीनचो, म्हज्या मांयचे कुडीनसान, म्हज्या फॅमिलीच्या कुडीनसान हो कोर्सरींग आसलो आनी तुवें मानून घेवंक जाय. हांवें तुका हुकूम दिला देवाचे पदवेन, जेजूच्या नांवान. हें जेन्ना आमी उलयता तेन्ना त्याच वेळार त्याच खिणाक ताका मानूंकूच जाय. देवा फुडें खंयचेच दुयेंस पिकोवंक शकना. वयवो ना. सोत मानतात देवाचें उतर. देव जेजू खूद ताच्या उतरान आमचे कडेन उलयता आनी आमचो संबंद ताणें गोड दवरिल्लो आहा. जेन्ना आमी ती दाल भितर घालता, दाल घेवन चलता, कोणूय कितें आसूं, केदोय व्हडलो घोण घेवन यो, केदें व्हडलें लोकोण घेवन यो, कापादेर खंयच्याच दुयेंस पिडेक तुज्या वयर आनी तुज्या वयर ताबो करपाक, तुज्या फॅमिलीचे वयर जावं तुका भितर येवपाक कसलोच ताकद ना ताका. कित्याक येदी व्हडली दाल घालेली आहा आमचे कडेन. आमचे सगळी देवाचें उतर दिलेलें आहा, भरपूर स्ट्रॉंग हेज ऑफ प्रोटेक्शन इज पूट अरावंड इच एंड एवरी वन्स फॅमिली एंड होल आवर लायफ, थ्रू आउट आवर लायफ. जेजून भासयला न्हू, ही वील नेवर forsake us, he will never put us to shame. Did he say said that? वयवो ना. आमकां केदीच तो लोजयेन घालचो ना, केदीच आमकां कसलेच पिडेन दवरचो ना, खंयच कसलेंच ना. पूण ताचे वयर ताणें आपल्या उजव्या हातान आमकां सासणाच्या सासणा वयर उचलले, वयर उचलून दवरलेलो आहा. प्रेज द लॉर्ड. फुडें वा सिस्टर. जिवा परस चड जिवा परस चड तुजो मोग हांव लेखता. तुजो जेजूचो मोग हांव लेखता. म्हजे ओंठ तुजी स्तुती कोत्तले. म्हजे ओंठ, म्हजे तोंड, म्हजे ओठ तुजी स्तुती कोत्तेले. कितें यो, कसले ताळ यो, कसले ताळमेळे यो, आडमेळे यो, कितें यो, पूण म्हजी जीब, म्हजें तोंड तुजी सदां स्तुती कोत्तेली, तुका वाखाणटेली, तुका हांव दिणवासतेली आनी तुजेर स्थिर रावतेली. आनी सदां काल हांव कितें दिसता ताचेर नियाळ कोत्चें ना. पूण तूं दिसोंक नाय. तूं त्या खुर्सार मोडून तुवें म्हाका तें बरोबर तें तुजें देणें दिवन तें देणें हांव घेता, स्विकारता आनी तुका हांवें स्विकारलो. म्हूण हांव सासणाच्या सासणात जेजू तुजो आनी म्हजो संबंद इतलो गोड आसा, केदीच तो तुटचो ना. आर्गां तुका जेजू. वयवो ना. आमी ही उतरां उलयता केन्ना आमचे कडेन विरुद्ध कोणेंय कितें म्हणलें भायल्यान जाल्यार म्हजें आमचें चलता केन्ना केन्ना टीव म्हजें उतर जाता मागीर टाटा करून. पण मातशें वखदान आपुणूय ताबो घेवंक जाय जेजूच्या पवित्रत्म्या उद्देशी. जेन्ना आमीय कोत्ता आमकांय जाता टायण्यो ना न्ही, आमच्या घरांतसूनच स्टार्ट जातल्यो. कोण भयण, कोण भाव, कोण बायल, कोण हें करून जाता. पूण ताचेर कशें कितें जैत व्हरपाक मोगान बोगसवण्या उद्देशी जण एकल्याचेर आसा. देवान आमकां शिकयल्लें आहा. देवाचें बोगसवणें ताचो मोग आमकां दिलेलो आहा सदां काल. फुडें आहा सिस्टर, फुडें उरला. ना तिसरी थर्ड साम 63:3. जिवा परस चड जिवा परस चड तुजो मोग हांव लेखता. तुजो मोग हांव लेखता. म्हजे ओंठ तुजी स्तुती कोत्तले. तुजी स्तुती सदां काल कोत्तेले. प्रेज द लॉर्ड. कितेंय आसूं, आतां सांगला न्ही हांवें,
ताळण्यो आयल्यो, म्हाका आयल्यो, तुका आयल्यो, कोणाक आयल्यो, ताचेर जैत व्हरपाक आमकां आपलें बळ सगळें जें कितें देवाचें उतर आमच्या कोणाचेर आहा? म्हज्या तोंडान आसा. वखाणी करपाक, तुका कितें आयलें ताळणी करपाक, ताळणेच्या टायमार ताचेर जैत व्हरपाक जोण एकल्याक दिलेलें आहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां स्थिर कहें कितें आहा? आतां तुमी देवाचें उतर जाणून न्ही, सगळीं आमी देवाचें उतर जाणून आतां आमी कितें करपाचें? दिसता ताचेर नियाळ करपाचो? दिसना ताचेर. कित्याक दिसना ताचेर? दिसना तें सदांच. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सो देखून दिसना ताचेर आमकां चड नियाळ करपाची चड गरज. तेंच आमकां जाय न्ही. हांवें तशेंच केलें. हांवें दिसना तें वस्त दिसता त्या वाठारान हाडपाक सोत. जेजू उद्देश हांवें म्हणलें हांव तुजें स्थिर आहा. म्हाका कितें दिसता ताचेर हांव ही फोटीचें सोत मानिना. ही फोट ही थोड्या वेळा पुरती, पूण दिसना तें सासणीक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू जावन असो सासणीक न्ही, ताणें आमकां सासणाच्या सासणाक सगळ्या वायटांच्या सगळ्या वयर आमकां उबारून सासणाच्या सासणा आमकां ताणें लांब हांव जिवीत दिलेलें आहा. आतां म्हज्या आवयक जर हांवें तशें म्हणलेलें, आतां हांव सदांकाल म्हणटा ती आतां बरी आहा. आमी कितलीं जाणांच्या तोंडानसान आयकता, कोण एकली भयण म्हाका फाटल्या दिसांनी अरे ती जाणटे पोवटे. आय सेड शट अप. हांवें चूप. हांवें म्हणलें सोच सांगता तुका. चूप म्हणलें. म्हजी आवय जाणटी न्ही, ती भुरगीं म्हणलें यांग म्हणलें. तुका कोणें सांगलें? सोमतें तोंड पॅक. आवय नारे नारे म्हणूंक लागली. ती थिंगा घारा कडेन म्हणूंक लागली हय आहा तें इतलें. हांवें म्हणलें तुका कोणें शिकयलें भयणी हे? तूं देवाच्या उतरान येवन हिंगा तूं म्हाका हें सांगताय. तुका कोणें सांगलें? हांवें सोत मानिना. हें फोट म्हणलें. हांव तुजी फोट हांव तुजी एक्सेप्ट करिना, घेना म्हणलें. हांव कॅन्सल कोत्ता. तुका न्ही, तूं मोगाळ तुजे भितर जो मेळो वत्मो नाका जाल्ले वत्मो उलयता ताका हांव धिटकारतां, ताका हांव नाकारतां. तुजो मोग कोत्ता म्हळें हांव. तूं म्हजी भयण, तूं ओके, पूण तुज्या नांव भितर सांजो आनी केन्नाच तुज्या तोंडान सान आत्मो मेळो आत्मो उलयचो ना. आमचीच शेजारी ती थिंगासरलीच. गेली थिंगासर. आरे आवय म्हणूंक लागली हें तुवें. आई म्हणूंक लागली अशी तशी. आय सेड प्रेज गॉड. हांवें म्हणलें बंद, तोंड बंद. मागीर ताका गमलें. ती मागीर परतून गेलें. म्हाज्या दोळ्यांनी देखून पळोवपाक ताका शी डीड नॉट हॅव दॅट कंट्रोल. कित्याक? कितली रितीरां केली हिंगासर येवन. म्हाका सांग, जेन्ना हांव दिसता त्या सिमटम्साचेर उलयतां आनी तुका सांगता, जेन्ना तूं स्वत मानताय तेन्ना तूंय त्या काळोखान जियेताय आनी तें कोण भयणी हांव म्हणिना व्हेरी सॉरी. कोणाक जर कितें ऑफेंड जाता हें करून जाल्यार प्लीज फॉरगिव मी. आय एम नॉट कंडेमिंग एनी वन. आय एम नॉट कम टू कंडेम एनी वन ओवर हियर. बिकॉज आमी कितें हिंगा शिकयता, स्वत शिकयता आनी जो तुमकां जर स्वत गमना जाल्यार प्लीज हें स्वत तुमी घेवन वचात, पूण फोट उलयनाकात. दिसता ताचेर तुमी नियाळ करिनाकात. तुमी नकोत जाल्यार देवाचें उतर आयकात, शिकात आनी देवाच्या उतरान वाडत वचत. पवित्र आत्म्याचो आदार घेयात. ताका तुमी विचारात कितें आमी उलयता स्वत तो फोट पळयती. देखून आमकां चड गरज देवाच्या उतराची. आमकां देवाचें उतर इल्लें हें आनी वेता आनी थिंगासर हा करून थिंगासर नाका जाल्लें उलयता. कहें ताच्या जिवितांनी बरें जातलें? तूं गेलें थिंगासर ताका मागणें कर. तुजे कडेन ना उतर. ताणेन ताची माय थिंगासर ताच्या पेंगटाक हें करून, म्हज्या आईच्या पेंगटाक दूख आसली, आतां खूंय हा दूख. ती म्हणूंक लागली आवय आपण म्हणूंक लागलो हिंगासर मोपा एअरपोर्टार ताका म्हणूंक लागली बरी स्पेशल गाडी AC गाडी ताका न्हिदोन येलें, ताका बसोंक जायना. ही उतरां कोणाची? प्रेज द लॉर्ड. रितीरां घेतात आनी ही उतरां तुमीच उलयतात. तुमच्या जिवितांत कहें बरेंपण पळयतलें? देवाच्यो व्हड मिलाग्री तुमच्या जिवितांत जो तुमकां अनुभवूंक जाय त्यो आहात त्यो तुमकां घेवंक जाय. तुमी सोत्यान वाडात. देवाचेर भावार चलयात आनी तुमचो विस्वासान स्थिर रावात आनी मागणें आयकत रावात देवाचें उतर. देखून अहें जाता. आय एम सॉरी, व्हेरी सॉरी. अगेन आय एम सेईंग प्लीज फॉरगिव मी इफ एनी वन हॅज बीन ऑफेंडेड. आय एम नॉट कम टू पुट एनी वन डावन ओर टू पॉयंट आउट एनी वन. स्वत हें म्हज्या जिवितांत घडलां देखून सांगता. कित्याक हीच उतरां उलयतात आमी. देवाचें उतर आयकता, हिंगा येता, कितली रितीरां कोत्ता आनी वेता आनी परतून थिंगासर वचून सिमटम्स उलयतात. आय एम नॉट सेईंग दॅट यू शूड नॉट गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर्स ऑल्सो मेड बाय गॉड ओनली. You have to consult him. Not that you should not say that, na, हें केलें आमी देवाचें उतर. No, that is up to you all.
तुमी कितले भावार्थान चलतात कितें पळय तें ना. सगळें आमी म्हणिना, आमी कोणाच्या आड उलयना आनी कोणाक हें नाकारना. कित्याक आमकां देवाचे उतरा उद्देशी म्हाका सुटका फावो जाल्या, त्या सत्यान म्हाका सुटका फावो केल्या, त्या जिव्या देवान म्हाका सुटका फावो केल्या. 7-8 वर्सां जालीं म्हाका आतां. कितले मोहिमा म्हज्या जिवितान हांवें मिलाग्री पळयल्या देवाच्या उतरान. तशेंच जिवंक जाय प्लीज. आनी सदांकाल हांव सदांच सांगता, तुमी कोणायकूय खंय वेतात, मेळपाक वेतात जावं कोणा येतात, प्लीज तुमकां हंबल रिक्वेस्ट, ताचे कितें सिमटम्स आसा केन्नाच ताका हें करूं नाकात, नाजाल्यार वचत नाकात. राग आयलो? सोत सांगला हो ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. कित्याक हें सोत? कित्याक आमी पळयता, आमी जेन्ना वेता पळय थिंगासर येता आनी टा 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 करून सायडीक उलयतात. मागीर हांव कितें करता, दोळे बंद करता आनी हांव प्रेइंग इन टंग्स, गिफ्ट जिबेचे देणे. मागीर थोड्या वेळान स्थिर, कहो कितें बरें जाय तें मागीर ऑटोमॅटीक. सी, तुमचें सरावंडींग सुद्दां कितें वायट कसलें हें आहलें पोल्युशन न्ही, तुमचेर आहा. तुमचे कडेन कोण आहा? पवित्र आत्मो आहा. ताचे उद्देशी आमकां कितें दिलेलें आहा? बरें उतर आनी जिबेचे देणे तें साफ करूंक शकता. सगळें जें कितें मेळ सायडीक आहा पळय, जेन्ना आमी गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करता ताका पावर आहा. भावार्थान आनी मागणें करून भावार्थान मेड्या आत्म्या, कसल्या वायट आत्म्या, ग्रामलींग आत्म्या, दुखीच्या आत्म्या सटाक करून त्याच वेळार तुका हुकूम घालता, हांगातल्या भावाच्या कुडींसान नासतान वच आनी केदीस पोत्तून तूं ताच्या जिवितान येवचंय ना. तुका हांव 1:30 वाजता आर्गां दिता. वाकाणटा जेजू, तुवें न्ही म्हज्या मागणें आयकलें आनी ह्या भावाक संपूर्णतायेन तुवें सुटका फावो केली. तुका हांव बरो देव मानता जेजू. आनी त्याच वेळार काल हांव हॉस्पिटलान गेलेलो, एक भाव थिंगा बसलेलो. प्रेज गॉड. गोंयकी धाकटी धाकटी दिवन फुडें गेले चलता न्ही. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. काल म्हज्या भयणीक घेवन हांव थिंगा गेलेलो आनी एकलो बाबडो थिंगासर हो बसलोलो सारको आवय आवय करून असो बसला. आतां भिरांत न्ही वचोन ताचे डायरेक्ट हात धरलो, कहें कितें करतलो. ताणें कितें म्हणल्यार आनी ताका समज झप करून कितें जालें जाल्यार तें आसता न्ही. सो व्हेरी केरफूल. भावार्थान हिंगाच बस आनी ताचेर दोळे बंद कर जेजूक आनी मागणें कर आनी हुकूम घाल ताचे कुडीन कितें आसा पळय त्या झाडां. आनी येता ते 5-10 मिनटांनी पळय 100% जेन्ना तूं भावार्थान मागणें करताय आनी ताचेर मागणें तुवें स्वत मानताय की जें कितें हांवें उलयलां तें जेजू क्रिस्तान आदी फुडें आयकलां आनी त्या भावाक सुटका फावो केल्या. जेजू तुका हांव 1:30 वाजता आर्गां दिता. 5-10 मिनटांनी तो वतालो थिंगासर बसोन. मागीर पळय जाल्यार हो हिरो पांयाचेर पांय उडोवन बसला. प्रेज द लॉर्ड. होय, प्रेज द लॉर्ड. खरें हांव तुमकां काणयो न्ही, हें खरें. कित्याक देवाच्या उतराक पदवी आहा. जिबेचे देणे वापरले आनी 5-10 मिनटांनी ओहो बसला आनी ताचे बायल पळयता ताका. अरे सकाळी सान आतां हेका कितें जालें? आय सेड प्रेज गॉड लॉर्ड, दीस इज द ग्रेटस्ट ग्लोरी एंड दीस इज अ मिरेकल दॅट यू हॅव डन इन माय दॅट्स ब्रदर्स लायफ एंड ही इज गोइंग टू रिजॉयस एंड प्रेज यू एंड थँक यू जीसस. This is the great miracle you have done. I can see with my naked eyes. Thank you, Jesus. And not only this, all these people who have come over here to this hospital and wherever they are in these types of symptoms, I take the authority in your name, Lord Jesus. I curse it and I command it. And I believe whatever I have said, it has already left them and everyone is completely healed. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Tak. कितले जाण थिंगासर कोण येताले अहे कितें स्ट्रेट चलताले. नॉट माय दिस थिंग, म्हजे जेजूची मोहिमा मिलाद. जेजून म्हज्या दोळ्यान हांवें म्हज्या दोळ्यांनी उगड्या दोळ्यांनी तशी तुमी जर तुमी भावार्थान थिंगा बसोन देखून मागणें करशात कितले जाणांक पेकोवणी मेवता. भावार्थ, विस्वास, स्थिर आमचो आनी जेजूचो संबंद देखून आमचो म्हजो आनी तुजो जेजू कडेन संबंद आसलेलो, घोट आसलेलो. त्याच वेळार भावार्थान आनी स्वतान जेन्ना आमी स्वत मानता सगल्यो व्हड मिलाग्री तुमकां चिंता टेन्शन करपाची कांयच गरज ना. फकत तुमचें तोंड उकडपाची, स्थिर रावपाचें, वाखाणूंक जाय. जशें हांवें हॉस्पिटलान कितले जाणांक कोण स्ट्रेचरार आयिल्लो, कोण आनी खंय येयलेलो, हे कितले जाण आयलेले. हांवें पळयल्या देवाची मोहिमा, देवाची व्हड मिलाग्री. जेन्ना हांवें सोद मानलें ताचे वयर हात धरून थिंगासर हात केले, कितले जाण थिंगासर बरे जावन बरें हें करून गेले. आनी हांव सदांकाल वेता थिंगा पळय आमी वचोंक जाय, भावार्थान चलोंक जाय.
जेन्ना भावार्थान एक पावल वचोन थिंगासोर हांव स्वत मानता, त्याच वेळार तो मनीस कितलोय कसोय कितले आड मेडन आसूं, जेन्ना देवाचेर विश्वास स्थिर रावन हांव मागणें कोत्ता आनी ताचे उद्देशी चलता, मोगान बोगसोडेन सगलें नाश जावन त्याच वेळार तेच खिणाक दिसता पळय तें कांय खिणाचें. हांवें म्हणटा न्ही, सदांकाल आमी म्हणटा दिसता तें कांय खिणाचें, कांय वेळाचें, पूण दिसना तें सासणीक. प्रेज द लॉर्ड. हें आमी हें घेवन देवाचें हें उतर घेवन आमी चलत आमी खंय पावतले, खंय चडटले आमी. जें कितें आहा पळय तें स्वर्गाचें राज, जें आमकां बरेंपण सगळें भोंवर तें वयर दवरलां पळय, देवान आमकां भासोवन दिलेलें आहा आपल्याच्या उतरान, आपणा उद्देशी त्या खुर्सार खिडोवन सगलें ताच्या मोगा उद्देशी आमचो आनी तांचो संबंद, रिलेशन इतलो ताणें घोट सारको हो हें करून दवरलेलो आहा, स्ट्रेच करून दवरलेलें आहा. सगलें धाल घाल्लेली आहा ती भावार्थाची, सगळी दाल घाल्ली आहा आनी आमकां दिलेली आहा. आमच्या हातान आहा, आमच्या तोंडान आसा, आमच्या मुखान आसा, आमच्या काळजान भितर आसा पवित्र आत्म्या उद्देशी. आमच्या आमी आत्म्यान आनी सत्यान जेन्ना आमी वाखाणटा तेन्ना आमकां कितें मेवता? सासणाक बरें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. हें म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स, नॉट मायन, इट इज थ्रू द होली स्पिरीट. जेजूच्या पवित्रसाणेन आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्या उद्देशी ताच्या बळान जेजूचेर हांव सगलें, म्हाका कितले भयणी कितले ब्रदर थँक्यू सो मच, तुका थँक्यू. आय सेड आय एम नथींग, हांव कांयच न्ही, म्हाका थँक्यू म्हणपाची गरज ना. तुमच्या तोंडांसान मुखांसान आर्गां दीत रावात, तीच व्हडली मोहिमा आनी तीच जेजूक पावता. आमकां न्ही, आमकां वयर काडनाकात. आमकां जेजू उद्देशी कोण आमकां यूज केल्या, जेजून धाडल्या आमकां बडवे कशें, आमकां जेजून धाडल्या आपले शिश्य जावन, आमकां शिश्य, आमी ताचे शिश्य, आमी जेजून व्हडले न्ही. आमी कितें करता, आमची ताळण्यो कितें आसता ताका कितें करता, आमी सगलें वयर उबारून दवरता न्ही, वय हो ना. आं, थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सो जो कोण स्वत मानता आनी जेजूक आर्गांनी दिण वाचता, त्याच भावार्था उद्देशी तो सगल्या वयर उबारलो गेलो जाता. वय हो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. नेक्स्ट स्क्रिप्चर, जॉन 13, सिस्टर जॉन 13, 34, 35. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Sister, कोंकणीन पहिले वाच, मागीर इंग्लिशीन घेऊ. 34 and 35, 34 पहिलं स्लो वाच सिस्टर, मागीर एक फुडें वचया. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. कोणाक दिता? आमकां. कित्याक दिता? आज्ञा कित्याक दितात? पावपाक न्ही, मानून घेवपाक. वय हो ना. आतां आमी गव्हर्मेंट आमकां एक कमांड दिता न्ही, आमकां जो कितें कायदो दिता तो आमी कायदो करता न्ही, मानता हो ना. खंयसरूय आसूं तो, कसलोय आसूं, पूण आमी तो मानता. प्रेज गॉड. सो तेच भाशेन जेजून आमकां कितें दिलेलो आहा? आज्ञा दिलेली आहा. फुडें सिस्टर. प्रेज गॉड. एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाक राग धरात. मोग करात. एकामेकाचो राग करात. मोग करात. होय, मोग करात. कित्याक? एकामेकाचो कित्याक मोग करूंक जाय? ताणें आमचो केलो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक एकामेकाचो मोग करपाक? आतां सकाळच्यान शिकले हांव न्ही आमी. हां, जेजून आमचो इतलो मोग केलो न्ही, ताचो मोग म्हण आनी आमचो मोग, आमी ताका लागून कितें करूंक जाय? ताणें जसो आमकां मोग केला, ताणें आमकां जशी बक्षिल्या, जशी आमी आसलीं तशी ताणें आमकां स्विकारल्या, त्याच भाशेन आतां आमी दुसऱ्याकूय स्विकारूंक जाय. मोगान, रागान करूंक जाय न्ही. वय ना, दाखयता तुवें म्हाका केलेलें न्ही, तुजो हांव मोग करता तुजो, तुका दाखयता. वय ना. प्रेज द लॉर्ड. चलता न्ही हें, आमी बरें दाखयता. केन्नाय आमी म्हणटा ना बक्षिलें आनी आतां फुडल्यान दीस लगीना. सायडीक वचून कितें करता? आदलें कितें आसलेलें तें कितें म्हणलें तेणेन तें याव कोत्ता. आनी मागीर म्हणटा आमी कांय जिवितान बरें ना, म्हाका हें जाता, हिंगा दुखता,
थिंगा दुखता, हिंगा चडटा, हिंगा चडटा. म्हाका हें जातालें पयलें ते 12-13 वर्सां फाटीं. तशेंच जातालें. म्हजे बद्दल कुसडेपण आसलें, मेवसाण आसलें, वायटपण आसलें, कोणाक बोगसूपाक तयार नासलो हांव. ताचे उद्देशी जें हांव दितालों तेंच पोत्तून म्हाका मल्टिप्लिकेशनान पोत्तून देतालें, मेवतालें. जें दिता पळय त्याच मापान म्हाका मेजून हालोवन दपोवन. मॅथ्यू 6:30 म्हणटा न्ही, वयवत हांव देवाच्या उतरान बरयल्लें हांव ना. हालोवन धोलोवन दामून चेपून तेंच म्हाका मेवतालें. हांव दुसऱ्याक दितालो, मागीर हिंगासर दुखतालें. थिकाय वतालो, मागीर हिंगासर पेकटान दुखतालें आनी हिंगा दुखतालो. मागीर म्हणटालो बाय येतालो घरा कडेन, आवय हिंगा दाम गो मातशें. आवय गे पयलें दाम. सैतान म्हणटा दाम दाम गो ताका नेटान. प्रेज द लॉर्ड. दाम ताका नेटान. ताणें न्हू दुसऱ्याक दामला नेटान. होय तूं दाम ताका आतां. प्रेज द लॉर्ड. भायले मागीर दामता टेके टेके करून तितलो दोगोत. मागीर हात थंय पोत्तें 10 मिनटांनी पोत्तून जाता. कित्याक हिंगासान सोत्यान आमी चलोना. हिंगासून भितरसान आमचे जो पयत आत्मो आहा ताचे उद्देशी आमी नाका नाका जाल्लेले आमच्या मनानसान तोंडानसान आमी उलयता. जिवीत मरण कोणाचे हातीन आसा? जिबेच्या हातीन आसा. लायफ एंड डेथ इज इन दी पावर ऑफ माय ओन टंग. हांव जी उतरां उलयतलो बरी जिवीत दिवपी उतरां हो मरण तेच म्हाका मेवतलें. सक्सेस ऑर फेल्युअर, good or bad, evil words or good words. If what you want, you sow it and you will reap it. That same seed. तेच तुमकां कितें तुमचें फळ तुमच्या जिवितान तुमी तुमच्या भुरग्याच्या तुमच्या फॅमिलीच्या जिवितान. आनी मागीर म्हणटा हो पियेता, हें कोत्ता, तें कोत्ता, तें कोत्ता, तो आयकोना, तो आयकोना, म्हजो चेडो बरो शिकोना. कोणाचो गुन्यांव? कोणाचो? देवाचो गुन्यांव. देवान केला न्ही. देव कोत्ता सगलें. तो कोत्ता थिंगा बसून वयर. आमी फकत हिंगा खावपाचें जेवपाचें. प्रेज द लॉर्ड. वयव ना कितें कोत्ता? सगलें हिंगासून सगलें मेव करून दवरलेलें आहा. आनी मागीर आमी म्हणटा आमचें मेवसाण दुसऱ्याकूय मेवसाण. आमचे सायडीक पयलें खंय आसता पळय तें ना. आतां हिंगासर पळय कितलें आमकां खुशाल बरी जियेता न्ही आमी. आसाव ना बरें थंड नित्तो आनी साफ खुशाल. कित्याक देवाचें हाजीरपण हिंगा आहा. हिंगासरूच अहें न्हू सगल्याक. जेन्ना आमी भावार्थान आमी ताचे स्थिर रावन मागणें कोत्ता तेन्ना थिंगा सदांकाल ताचें हाजीरपण आमी थिंगा अनुभवता. जशें हांवें हॉस्पिटलान वेता थिंगासर हांव ताका सांगता जेजू तूं हांगासर सदांकाल ससनाचें जेन्ना हांव मागणें कोत्ता तूं हिंगा हाजीर आहाय. तूं मागणें आयकोन सगलें जें कितें हांवें उलयलां तें मागणें आयकोन तुवें सगलें भाव भयणांक कसल्या वायट वांडावण्यासान मेळत कसलें दुयेंस पिडेनसान तुवें तांकां सासणाच्या सासना पेकोवणी फावो केलाय. तुका हांव दिणवासता आर्गां दिता आनी हांव स्वता पळयतां थिंगा बसून. हांवें गोंयकी शेअर केलें आनी कित्याक हांव गोंयकी शेअर करता फोटींग ना खरी हे सगळी. हांव तुमकां काणयो आमकां ना देवाच्या उतरां आमी केदीच फोटो उलोवंक शकना. आनी आमी सदांकाल आमी तुमकां शिकयता आनी हिंगासर पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता आमचे उद्देशी. सो आतां तुमी वचोन दुसऱ्याकूय सांगूंक जाय न्ही. तुमी इल्लें देखून शिकल्यात तें वचोन तुमकां तुमचे कडेन पदवी आहा. तुमच्या तोंडान पदवी आहा. तें नाश करपाक ताका सासणाच्या सासणाक मुडा सकट उपटून उडोवपाक जण एकल्याचेर आसा. आमी कितले स्थिर रावता कितलें मागणें कोत्ता ताचेर न्ही पूण आमी भावार्थान मागणें कोत्ता आनी सोत मानता. आमी कितलें मागणें कोत्ता. आमी दिमयो घालून वरांची वरां मागणें केलें आनी आमचें मन सगलें सोयर भयर सगलें आहा आनी कोणाचें नाका जाल्लें आहा तें मागणें देवाक मानवना. भावार्थान केलेलें आनी सत्यान सोत आनी भावार्थान केलेलें मागणें देव रोखडोच आयकता. आनी आमी तें सोत मानूंक जाय. त्याच वेळार दिसता तें दिसना न्ही दिसता पूण आमकां ताचें सोत मानपाची गरज ना. हांवें मागणें केलें आनी हांव जाणो म्हज्या जिवितान हांवें तशेंच अनुभवलां. सगळे सासणाचे येता ते हांव पावल घालता घालता म्हज्या जिवितान देवाचे व्हड व्हड मिलाग्री हांव पळयत आसता सदांकाल दिसाच्या दिसा. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर फुडें घे फुडें वा सिस्टर. एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो राग करात मोग करात. एकामेकाचो मोग करात. जसो हांवें तुमचो मोग केला कांयच तुमच्या कडच्यान पोत्तून घेनासतना मागीर नासतना तो तसो तुमी बोगसवण्या उद्देशी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी
एकामेकाचो मोग करात. प्रेज द लॉर्ड. कितें सांगता? जसो सुर्गीच्या बापान आमचो कांयच आमचे कडसान मागिनासतना, जो आमकां कितेंच ताचे कडसान आमचे कडसान कसलीच एक्सपेक्टेशन दवरिनासतना दोळे धाकून सगळो म्हजी भुरगीं, तुमी म्हजी संसद, म्हजी भुरगीं तुमी म्हणलें हो ना जेजून, तुमी म्हजी सगलीं जवळ एकली भुरगीं म्हणल्यान ताणें आपली भुरगीं करून दवरली. आनी आपल्या भुरग्यांक जेन्ना कोणूय आमच्या समज तुमच्या भुरग्यांक केन्नाय कितें वायट बरें जावं केन्नाय कितें जाता जाल्यार तुमकां दूख जायना? लागता न्ही? तुमचो मोग वय ना? कित्याक? कांयच ताचे कडेन ना न्ही, तो भुरगो न्ही, कांयच तुमकां नाका तांचे कडसान. मागीर व्हडलें जालो की बरें 1 लाखाची सॅलरी तेन्ना दी म्हाका जाय, वय ना? प्लीज गॉड. सो तो हें आहा, कित्याक आमी एक्सपेक्टेशन करिनासतना लागता भुरग्यांक न्ही, सगळें वाडयता, कॉलेजीक धाडटा, धाकटें कितें जालें खंय दिलें मोगान आपले हड्डे धरून सारको ताका पोशोन आख्खी रात दीस ताका कितें मातशें कितें वायट जालें, दुजोर आयलो, कितें जालें, आनी कितें जालें कसलेंच, थंडी जाली ओ कितें दोतोरान सांगलें कसलें कितें आसा जालें हें करून हें वखद दी, तो सारको ताका वखद लागोसर आनी तो बरो जायसर तुमी दोळे उक्ते करून उबे जागी आसतात. वय कित्याक? मोगाक लागून न्ही. मोगाचो भुरगो, मोगाचें चेडूं, मोगाचो चेडो. त्याच भाशेन आमचो जेजू स्वर्गांतलो आमकां सदांकाल आपलो सोबून तोडूंक जावना नाका, सदांकाल तो आपले दोळे उकडून रात दीस न्हिदोन आसतना आमचेर आपले दोळे फाकारून तो आमकां सदांकाल सासणाच्या सासणाक ताणें आमकां नितिवंत आनी सासण्याच्या सासणाक ताणें आमकां सुटका फावो केल्या आनी सदांकाल सुटका फावो कोत्ता तो आमकां. केदीच आमचे कडेन कसलेंच जेन्ना आमचो संबंद असो गोड आसता देवाच्या उतरान, आमी ताचेर स्थिर रावन ताचो आनी आमचो संबंद घेवन आमी चलता, ताचेर भावार ताचेर स्थिर रावन विस्वासान आमी ताचेर बात येवन आनी मानता ताकाच. त्याच वेळार आमच्या जिवितान सगळ्यो जश्यो म्हज्या जिवितान हांवें व्हड मिलाग्री अनुभवल्या आनी अनुभवता येतेल्या आनी सासणाच्या सासणाक त्योच जण एकल्याक जेजून तुमच्याय जिवितान त्यो मिलाग्री केलेल्यो आहा, हो कोत्तलो केलेल्यो आहा. प्रेज द लॉर्ड. आतां आमकां कितें चड गरजेचें, कितें करपाचें? आर्गां दिवपाचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. See, a new commandment I give unto you, that you love another as I have loved you, that you also love one another. जण एकल्याचो मोग कसलोच कांयच वायट धरिनासतना, कसलेंच कांयच काळजांत वायट धरिनासतना जावं वायट करिनासतना जो मोग कोत्ता तोच आमचो सुर्गीच्या बापाचो मोग. जसो आमी एक दुसऱ्याचो मोग करपाचो, गोर चड करपाचो असोच. मागीर फुडें कितें म्हणटा सेकंड सिस्टर वॉस? एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीश म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. प्रेज द लॉर्ड. जो तुमी एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार आमी कितें म्हूण गमतले? आमी देवाची भुरगीं. शीश म्हणल्यार म्हणजे शीश आमी भुरगीं. शिशूय म्हणून ताचेच भुरगे आसले न्ही, ताचे देवाचेच आसले न्ही, ते ताणेनूच ताका चूज केलेले, वय ना? तशेंच आमी ताची भुरगीं सारकी न्ही, आमी शिश्सां कशी ताची. आमी जें करता कितें आमकां कमांडमेंट दिलेलो आहा, ताणें आमकां सांगलेलें आहा, तो आमी नेमान कायदो पावोंक जायो ना, तो आमी घेवन चलोंक जायो ना. बोगसवणें मोग एकामेकाचो करपाक जायो ना. आवय सगलीं कांयच उलयना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. सो करूंक जायो ना, जावो न्ही. आतां आमी घरा वचून कितें करपाचो एकामेकाक? प्रेज गॉड. सिस्टर आसता घरा वचपाचो आनी आतां हांव बरो शिकोन आयला, तूं हांव सांगता तशें कर, हिंगा बस, हांव म्हणटा तें तूं म्हज्या फाटल्यान म्हण, वय ना? करूंक जाय ना. आमकांच पयलीं मनाची नवसणी चड गरजेची. आमची नवसणी करूंक जाय. आमी नवी मनशां जाल्ले आहा आतां देवाच्या उतरान. रितीर म्हणजे कितें? जिवनाची नवसणी.
हें जे रितीराचो मिनींग. रितीराक येता त्या सदांकाल उगडास धरूंक जाय. आमी कित्याक येता हिंगा? मनाची नवसवणी आमच्या जिवितांत आमी नवीन रचना नवसवणी करूंक जाय. आमी जर नवी मनशां जालीं आनी तांकां नवे जेजू दाखयलो आमचे उद्देशी जाल्यार सगल्यांक ते अनुभवतले न्ही. अरे थिंगासोर गेलो आनी कितें जालें, आवय हाका कितें म्हणलें जाल्यार कांयच जायना. हो बरो आहा, थोंड आहा. पयलो रितीराक वेच्या पयलीं 8 दीस फाटीं घरा कडेन आसतना कितें कितें उलयतालो. आतां घरा कडेन येवन सुद्दां हें सारकें हें कहें धाकटुलें मांजर कहें हें कहें मनजात कही कितें म्हणलें जाल्यार मनजातीक आमी उठ केली जाल्यार तकली सकयल घालता येता न्ही. म्याव म्याव कोत्तात न्ही. वय वा ना ते कितें तुका मारूंक येता खांक येता ना न्ही. तशी जाली म्हणटलें हें कितें जालें हाचें. ऑल ऑफ अ सडन चेंज. कितलो बदलाव खंयसान आयलो. हो पयलो बदलाव आमी दुसऱ्याक आमच्या जिवितांत दुसऱ्याक दाखोवंक जाय. तेन्नाच म्हजो आनी म्हज्या जिवितांत हांवें सगळें जे म्हजो समोर जेजू कडेन आसलो तो नाश केलेलो म्हज्या स्वता हांवें दुसऱ्याक न्ही जावं देवसाराक हांव ब्लेम करूं शकना. कित्याक म्हज्या उतरा उद्देशी म्हाका समज नासली तेन्ना. म्हाका समज नासली, देवाची ओळख नासली, जेजूची ओळख नासली, जेजूच्या सत्याची ओळख नासली. जेजून कितें म्हजे पासत केलां पळय ताची म्हाका ओळख नासली. देखून हांव येतालो आनी सगल्या कडेन झगडी करतालो, नाका नाका जालें उलयतालो, मोग नासलो, बोगसवणें नासलें. हांव सगल्याच्या वयर आसतालो, हिटलर कहो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हय, हिटलर कसो आसलो हांव. कोणूय आमच्या हिंगासर सुद्दां म्हज्या वतून हांव सगल्यांचें कितें हें करतालो, दुस्वासपणां नाका जाल्लें हें करप तें. आनी मागीर म्हणटालो म्हज्या जिवितांत कांय ना, तकली फोडटा हें फोडटा जातालें. आतां पळय कांय नास्तीर. जें कितें येता तें देखून त्याच वेळार कांय खिणांनी कांय मिनटांनी नाश जावन वता. सगळें सासणाचें सासणाक. कशें भावार्थान उलयल्लीं उतरां. कांय दीस फाटीं आनी म्हळ्ळें आमी एक पाट एक भावा कडेन गेलेले. ताका सारकें पोटान सारकें ओळतालें, दुखतालें, पिडेस्तान आसलो. आवय कितलोच तेंप जालो. आमकां एके भयणीन सांगलें आनी वच भयण हें करून एड्रेस दिलो. आमी गेले थिंगासर. वच जाल्यार हो थिंगासर बसला आनी तोमवता सारको. देवाचें उतर डूस डूस डूसून मारीत रावलो फार. देवाचें उतेर आनी मारीत रावलो. पळयतोत उद्देशी मारीत रावलो पळयतोत आपलें. टू 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 करून सारकें दिलें बरें कितें डोस दिलो देवाच्या उतराचो. मारीत रावलो इंजेक्शनां ताका. 1 वर 15 मिनटां ताका बरें दिलें आनी तरी आसलो तो हें करून. 1 वर 15 मिनटां तो थिंगा बसलो. 5 मिनटां 2 सेकंड तो थिंगा बसनासलो. उठ्ठालो टॉयलेटान धांवतालो, उठ्ठालो टॉयलेटान धांवतालो. आमी वयच्या पयलीं बायल सांगूंक लागली आवय 1 वर 15 मिनीट जाली, 1 वर जालो तो हिंगा बसला. हो केन्नाच बसनासलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक कहें जालें देवाच्या उतरान सत. जेन्ना आमी भावार्थान तूं जोण एकलो भावार्थान एक पावल घालून थिंगा सत मानून वेशी त्या मनशाक थिंगा सुटका. तो सैतान ताका सोडून वचोंकूच जाय, नाश जावंकूच जाय ताच्या कुडीनसान. हें 1000 पटींनी बरयल्लें आहा देवाच्या उतरान. सत जेन्ना सत तांकां गमता त्या सत्या उद्देश तांकां सुटका फाव जाता. जेन्ना आमचो भावार्थ आनी ताचोय भावार्थ आमी जेजूचेर पातयेन स्थिर रावन वता न्ही. कितल्यो मिलाग्री, व्हड व्हड मिलाग्री. आनी ताणें मागीर आमकां 2 वरांनी फोन केलो. अरे ब्रदर म्हणूंक लागलो आवय बेस्ट एकदम बरी म्हणूंक लागलो. ताका इंजेक्शनां लागलीं, बरें टॉनीक मेवलें ताका, बॉडी एनर्जायज जाली. खंय देवाच्या उतरान. देवाचें उतर ताचे भितर वचोन जे मेव आसलो एके बालदेन जे जशें मेव आसता आनी आमी उदक सारकें फूल फ्लाश कोत्ता. फाटा 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 करून तें सगळें धुवन सगळें मेव वचोन ताका कितें मेवलें नितळ उदक मेवलें. त्याच भाशेन जें तें आमी उतर उलयलें म्हज्या तोंडांतल्यान पळयतोत ताचे कडेन उलयलो. ताका तेणें बासावणी दिली आनी ताका तेणें हात लायलो, मारलें तें बाण धरून उतराचें सगळें देवाचें सत्याचें. आनी ताका गोवन सगळें तें मेवसण आसलें, दूख आसली, पिडेस्त आसलें, जें कितें रोडटालो पिडेस्तान वळवळटालो सगळें गेलें. आनी ताच्या बायलेन फोन केला आनी तें सांगता लुकटां बरीं घोडी मारता, बेड साफ केल्या, नितो केल्या आनी ताचेर ते लुकटां घालून बरीं घोडी करून दवरता. आनी तेन्ना सावन तो आजून पासून टॉयलेटान न्हिदोंक देखून वचोंक ना की मिनटां न्हिदोंक वेतालो, टॉयलेटान धांवतालो. 3 वरां 4 वरां उपरांत फोन केलो, 9:30 कितें फोन केलो. आमी आयली एक उपरांत आनी 3:30 वरां 4 वरांनी फोन केलो. तो कंप्लिटली सेट फ्री. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कहें जालें देवाच्या उतरान. सो जशें आमचे भितर कितें आमकां कितें करपाचें देवान आमकां सगळें मारलेलें आहा. ताचें पवित्र रगत आमचे भितर
आमी आतां तोंड उकोडपाचें, भावार्थान सत मानपाचें, स्थिर रावपाचें आनी ताचेर भावार्थान स्थिर रावपाचें, ताचेर विस्वास दवरपाचो आनी ताचेरूच नियाळ करपाचें जेजून कितें केलां पळय खुर्सार. त्याच वेळार कितलेय वर्सांचें दुयेंस पिडा आसूं, जेन्ना तुका सत गमतलें आनी ते सत्यान सत मानतली, जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी, ताणेनूच खुर्सार खिडोवन सगळें मुडा सकट उपटून जें म्हजें आसलें तें सगळें ताणें आपले कुडीर व्हरोन ताणें म्हाका पवित्र करून आपली पवित्र कूड दिलेली आहा. आनी जेन्ना पवित्र कुडीन, जेजूची पवित्र कुडीन कसलें मेवसान रावंक शकता ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दॅट इज द ग्लो, दॅट इज गॉड्स वर्ड. सी, त्या भुरग्याच्या तोंडान देखून ना म्हूण सांगलें सारकें. प्रेज गॉड, हालेलुया. पळयात, देखून इवन स्मॉल भुरगीं जें उतर आयकता तांचो आत्मो आयकता आनी तांच्या तोंडान सान देवाचें उतर भायर सरता आनी तें येता तें आता ताचें फ्युचर. शी वील बी अ बीग प्रॉफिट and she is going to prophesy and she is going to proclaim the good news to the end of the world. Praise the Lord, because God has chosen that baby through her mouth. जेजू क्रिस्त स्वता उलयला वय म्हण. सो हें जर हे भुरग्याच्या तोंडान सान जाल्यार आमी कितलीं, आमकां सगळीं समज आहा न्ही, इतले सजमणेन भरलेलीं आहा, सगळे देवाच्या उतरान आमकां वाडयल्लें आहा, ताणें सगळें आमचें दिलेलें आहा. सिस्टर आनी उरला फुडें वाच पयलें सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. झाले या. प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सिस्टर जूड चॅप्टर नंबर जूड 1:20 and 21 verse. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, praise the Lord. She's praising and thanking God. आता धाकट्या आसतना पळय ते प्रॅक्टीस करता, इतलो राहिलें ओगी आहलें, पूण आतां प्रेज गॉड, शी इज एनॉयटेड चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. 20 and 20 yeah. Jude. Praise the Lord. But you, beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. आता कोंकणीन वाचूया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sister, झाले Jude 1:20 and 21. पूण तुम्ही म्हज्या प्रितीच्या कोणाच्या प्रितीच्या? म्हज्या जेजूच्या प्रितीच्या. कित्याक म्हणटा तो प्रितीच्या? कित्याक म्हणटा आमकां प्रितीच्या तो? ताणेन आमकां नेमलेली आनी ताणेन आमकां आमच्या आवयच्या कुसव्यांसान ताणें आदी फुडेंच आमकां ताणेन कितें केलें? आपणायल्यान आपले भितर ओडून घेतल्या. देखून तो म्हणटा तुमी म्हजी प्रितीची. जशी आमी प्रिती मोगाची, सगळ्या भोव व्हरत्या मोगाची, तो मोग ताणेन आमच्या भितर ओतयल्लो आसा. आनी त्या मोगा उद्देशी आमकां ताणें चलोवंक, आमकां सदां काल त्या मोगान चलपाक ताणें आमकां शिकयल्या. आयज काल आमी कसल्या मोगान जियेता? रागान, द्वेशान, नाका जाल्ले बेश्टे एका उतराक लागून, जेन्ना आमकां समजना देवाचो मोग आमचे भितर ना, देव आमचे भितर ना, आनी आमी म्हणटा आमचो संबंद आमी तुटलेलो आसा, सदां काल मोडलेलो आसा, तुटोन पडलेलो आसा. आमी खंय संबंद आमचो जोडटल्या देवा कडेन? प्रितीच्या म्हणल्यार ताणेन कितलो तुमकां कोण प्रितीच्या म्हणटा? ह्या संवसारान कोण म्हणटा? हो भोव व्हरतो मोग. प्रितीच्या म्हळ्यार भोव सगळ्या सासणाचो मोग वयलो भोव तो मोग ताणेन म्हळ्यार प्रितीच्या न्हू इतलो. आनी हें उतर जेन्ना आयकता तेन्ना तुमकां कांयच फिलींग जायना भितर? दिसता न्ही? म्हाका तर कितलें हें जाता भितर. आवय म्हजो केन्नाच कोणी झाप करून म्हाका हें जाता. अशें कोणेच म्हाका इतलें मोगान उलो करूंक ना, येवकार दिवंक ना. ना स्वता म्हज्या बायले भुरग्यांनी देखून असो, पूण ताच्या भोव व्हर त्या मोगा वयर कोणाचो मोग? जेजूचो मोग. ताणेन म्हणल्यार म्हाका प्रितीच्या. आमकां म्हणल्यार आसतलें आय लव यू डार्लिंग, दीस दॅट दॅट, हनी फनी खनी, वय वो ना. तातूंत कितें फिलींग जाता ओके, वी आर जस्ट हॅपी फॉर दॅट मोमेंट. पूण प्रितीच्या कितें म्हणल्यार बिलावड प्रितीच्या न्हू म्हणल्यार. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया.
पूण तुम्ही म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो फकत भावाक आनी भयणीक म्हणला न्ही, आमकां सगल्यांकूच म्हणला न्ही, आमी खुशाल जाग जाय हो ना, वय हो ना. भावा भयणांनी म्हणल्यार जोड एकली सगलीं, आमची भुरगीं देखून आसूं, आमचो कोण जाणटो आसूं, आमचो पिरायेन कोण व्हडले आसूं, तांकां सुद्दां ताणें भाव भयणां म्हणल्यार. तुका जाणट्या म्हणल्या, कोणाक म्हणला हुंय उतरां. आनी आमी कित्याक आमच्या तोंडांतल्यान जाणटे येतात? तूं जाणटो मरे, ताचे कडेन कांय जायना मरे. आमी कित्याक मोगान कित्याक बरो मोगान आमी म्हणटा न्ही, तो जाणटेलो रे, तो जाणटेलो थिंगा आहा रे तो. अरे आमी एका कित्याक आमकां जाणटेलो एका तेका हें करूंक जाय, तोमणें हें करपाची. आमकां जेजून म्हणल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणां न्हू. हांव केन्नाय कोणूय आसूं आमचे व्हडले सुद्दां हांव ताका ब्रदर म्हणटा. तो हांव थिंगासर कालोली गेलोलो पळय, तो एज म्हजे आईचे एजीचो आसतलो तो, अरावंड 70-75, पूण ताका हांव ब्रदर म्हणटा. ब्रदर म्हणलो कहो आमी देवाच्या मोगाचो भाव भयणां, आमी प्रितीची भाव भयणां. आमी कशीं आसूं, एजीन कितलीं आसूं, एज डजंट मेक एनी डिफरन्स. देवाच्या दोळ्या मुखार कोणूच डिफरन्स करूंक ना. तूं जाणटो आसा, तो भुरगो आसा, तो भुरगो आसा, वो आहा, तूं बरो वीक आहाय, तो हें आसाय, तूं स्ट्रॉंग आसाय, केन्नाच भेदभाव करूंक ना ताणें प्रितीचो आमकां प्रितीच्या न्हू म्हणल्यार भाव भयणां न्हू. हें जर आमी इतलें हें भोर तें देणें घेवन जर सदां काल आमच्या दोळ्या मुखार दवरून काळजान आमी रिगोवन आनी सदां काल मोगान चलत जाल्यार आमचें जिवीत सुपर नॅचरल, जशें हांव जिवीत म्हजें जियेता पळय तें पळयतोच म्या उदेशी, सदां काल सुपर नॅचरल जिवीत. म्हज्या जिवितांत कसलेंच कांयच वायट ना, कसलें दुयेंस पिडा ना, कसलें कांयच ना, कसलें आडमेळ्यो ना. आयिल्ल्यो देखून पोत्तून वेतात. कित्याक? ते स्ट्रॉंग हेज ऑफ प्रोटेक्शन घाल्लेलें आहा म्हजें आनी म्हजे सगळे फामिलीचे, म्हजे सोयऱ्या दायऱ्याचे वयर. ते येता, आपडटा, तकली मारता, फोडटा आनी चल्लो. ताका इतलो ताकद ना, ताका इतलें बळ ना. जेन्ना आमी आमचें तोंड बंद करीत न्ही आनी करीत न्ही, तेन्नाच तो तुका तोपता. हांवें तशें करिना. हांव म्हणटा म्हजो जेजू बरो तो. थँक्यू जिजस. Jesus, you are the most high God. I believe in you. I trust in you. Whatever the situation it may be, I do not focus. I do not rely on this. This is a lie that it has to die and it has to go. And it is already gone. I thank you, Jesus. That is what. Praise the Lord. Hallelujah, sister. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमच्या भोव पवित्र कित्याचेर? भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडात. तुमचें जिवीत बांदून हाडात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. केदें व्हडलें देवाचें भोव व्हडलें देणें हां तुमच्या भावार्थात. आनी एक पाट वाच सिस्टर, आनी एक पाट. पूण तुम्ही म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडात. तुमच्या भोव व्हडत्या भावार्थाचेर. सगळ्या वयरचो भावार्थ आमकां दिलेलो आसा, जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोता कोणाचो भावार्थ दिलेलो आहा आमकां? आनी कसलो भावार्थ दिलेलो आहा? भोव व्हडतो. सगळ्या भावार्थांत सगळो, कसल्या ओन भावार्थांत सगळो, कसले दुखण्याहून पेकोवण्याहून सगळे दुखणे दुयेंस पिडेहून सगळो भोव व्हडतो जेजूचो भावार्थ आमकां दिलेलो आसा. त्या भावार्था उद्देशी आमी आयज जिवन चलत जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळें सुपर नॅचरल त्या भोव व्हडत्या भावार्थान. भोव व्हडतो भावार्थ म्हणला सादो भावार्थ, भोव व्हडतो सगळें देणें, फुकटचें देणें आमकां बोल्लोलो आहा, आपले कृपेन बोल्लोलो आहा. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान आमी वेता, वाचता, आमी देव उकोडटा, कितें पुस्तक वाचता, तातूंतल्यान स्वता आमकां आनी तुमकां जण एकल्याक जें कितें भितर आसा, व्हड गूढ गुपीत जें लिपलेलें आसा, तें ऑटोमॅटीक पळयत आत्मा आमकां दाखयता, आमच्या दोळ्या फुड्यान आमकां हाडून दाखयता कितें सत आनी खंयचें आमी कशें चलपाचें आनी कसल्या भावार्थान. भोव व्हडत्या भावार्थान जो जेजूचो भावार्थ आमकां दिलेलो आहा. आमचो जेजू आयज भोव व्हडतो देव न्ही, सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसलेलो आहा आनी आमच्या पासत जण एकले पासत
मागणें कोत्ता वय हो ना सदांकाल सासणाच्या सासणाक दोळे फाकारून तो आमचेर घाल्लेले आहा न्ही खंयच्या कोणाच्या आनी दुसऱ्या देवाक न्ही फकत जेजू क्रिस्ताक जिवे देवाक आमकां नमन करपाची चड गरज ताचे उद्देशी आमकां सुटका फावो मेळूंक जाल्लेली आसा तो आमकां सुटका फावो कोत्तलो वय हो ना जेजू क्रिस्त आमकां सुटका फावो कोत्तलो ना प्रेज द लॉर्ड आमी सत मानूंक जाय आमच्या तोंडांसान काळजांसान कितें आसूं हांव म्हज्या जिवितांत सुपर नॅचरल कित्याक जियेता हांव सगळें लायक एन इगल न्ही ताचे भाशेन हांव इगला भाशेन आयज सासणाच्या सासणा म्हाका तो आपले वाटेर व्हेला बरे वाटेर देखून आयज हांव सुपर नॅचरल हांव न्ही पवित्र म्हज्या भितर जो पवित्र आत्मो आसा जो जेजू क्रिस्त स्वर्गार बसोन म्हजे पासत आनी जण एकले पासत आमचे पासत आपल्या स्वर्गीच्या बापा कडेन रात दीस न्हिदोन आसतना दोळे फाकारून आमचेर घालून सदांकाल ताची भुरगीं सदांकाल सुखी आसूंक जाय देखून तो आमकां सांबाळून दवरता सदांकाल सांबाळता सदांकाल जेन्ना आमी उठ्ठा त्याच वेळार आमी जेन्ना देवाक दिणवासता वाखाणटा त्याच वेळार आमची मागणी आयकता देव आमकां जेन्ना आमचे दोळे उकडटा आर्गां तुका जेजू थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस थँक्यू जिजस हें हांव सदांकाल कोत्ता सदांकाल म्हजें हें चालू आसता देखून आयज हांव जें जिवीत हांव जियेतां तें म्हजें जिवीत न्ही जेजून म्हाका दिलेलें जिवीत जेजू जो म्हजे भितर खूब जियेता ताचे उद्देशी आयज हांव सुपर नॅचरल वयर स्वर्गा सगळ्या कसलेच वायट वांडावणेचेर कसलेच परिस्थितीचेर वयर हांव जेता इगल स्वर्गान पळय कितलें न्ही बाकी खंयचीय सुकणी उडोवंक शकना ताका एकल्याकूच ती पदवी दिलेली आसा जी आमकां पदवी दिलेली आसा जेजूची बोर त्या देवाची त्याचेच भाशेन त्या इगला भाशेन आमकांय सगळ्या हाचेर वयर मात करपाक तो आमकां आमचे कडेन आमच्या तोंडान आसा आमच्या जिवितान आमचे कडेन आसा आमी ताचें सत मानूंक जाय भावार्था उद्देशी कितें आसूं ट्रायल्स ट्रिब्युलेशन्स आडमेड्यो दूख कोश्टां दुयेंस पिडा तुका आसतले आसताच तें ना अहें ना सगळें आमी बरें आतां आमी आहा म्हूण आमकां ना जण एकले आमी भाव भयणां हिंगासर येता आमकांय खूब कितें आसा आमी गोंयके दिता न्ही आमच्या जिवितान अहें जालें कित्याक जेजू आमकां ताचे वयर आमकां बोर त्या आमकां भावार्थ दिलेलो आहा जण एकल्याक दिलेलो आतां आमी वाचला न्ही हां सिस्टर आनी एक पाट लास्ट टायम वाच हें करून सगळीं देन दिवन आयकात हां पूण आमी म्हज्या आमच्या प्रितीच्या भावा भयणीनो तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडात कसल्या बोर त्या भावार्थाचेर केदीच आमकां कोणूच असलो भावार्थ दिवंक शकना आमी कोणाचेरूच फकत जेजूच्या भावार्थाचेर जे सगळ्या वयर उबारून आमकां ताणें आपलो भोव व्हरतो भावार्थ दिला आहा ताचेर तुमी स्थिर रावात जेजूचेर तुमी स्थिर रावात आनी पळयात तुमच्या जिवितान जशें म्हज्या मिलाग्री व्हड मिलाग्री हांव अनुभवतां ताचे तश्यो सेम तेच एनॉयटींग तेच ब्लेसींग तेच सगळी तीच मोहिमा सगळी जेजूचेर तुमचे जण एकल्याच्या भितर आसा जेन्ना तुमी जेजूचेर स्थिर रावतात आनी जेजूचेरूच भावार्थान सत मानतात जेन्ना आमी आत्म्यान सत मानता त्या उद्देशी जें आमकां जाय आमचे भितर आसा सगळें तें आमकां ऑटोमॅटीक मेवता आमकां रडपाची कोश करपाची गाम घडोवपाची कांयच गरज ना आमकां फकत तोंड उकडपाचें आर्गां दिवपाची दीस रात उठ्ठा बसता तुमी म्हणटले अरे ब्रदर कितें उलयता हो आमकां कामाक ना आमच्या कामाचेर ना हें करून तुमकां कोणें आडयला कामाचें कोण आडयना देवान सांगलां तुमकां ना न्ही कामूय करूंक जाय पूण कहें आमच्या तोंडांसान मुखांसान काळजांसान आमी देवाकूय दिण वाचूंक जाय काम करतना आमच्यांनी आर्गां दिवं येता चलतना आमकां दिव हें करूं येता गाडी चलयता उठ्ठा बसता धांवता चलतना रांदतना काम करतना आसता न्ही आमचे कडेन ना आमकां तोंड ना जाल्यार आमचें तोंड कित्याक बंद करता आमी हांव सगल्या कडेन करता म्हजें तोंड उकडटा जिबेचे देणे वापरता आर्गां दिता हांव चलोच आसता लोक पळयता गुणू कितें करता काय म्हण केन्ना कोण पळयता म्हजे कडेन हें कोण आय डोंट केअर कित्याक हांव जाणा म्हजो आनी स्वर्गीचो बापाचो संबंद कितलो गोट आहा पळय तो बोर तो संबंद आतां सांग वाचला न्ही सगलो बोर तो हें करून सिस्टर फुडें वाच आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान
प्रेरणा न्ही प्रेरणा PREN पेरोनोन पेरोनो प्रेरणा प्रेरणा हय प्रेज गॉड वाच सिस्टर प्रेज गॉड. आनीक पवित्र पवित्र आत्म्याच्या पेरोनान पेरोनान प्रार्थोन कोरात. कशें प्रार्थना कोरात? पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणजे कितें? इन्स्पिरेशन. प्रेज गॉड. या प्रेज गॉड. इन्स्पिरेशन जे दिलेले आहा ताचे पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां कितें करूंक जाय? प्रार्थना करूंक जाय. आमचें मागणें जावंक जाय. भोव तें मागणें जावंक जाय. जशें आमी आतां आयकलां, आमी आतां उतरान पळयतात, मग तुमचेशेन उलयता, आतां तुमकां सजमोन दिलेली आसा, ताचे उद्देशी ताचेर स्थिर रावन तुमी जेन्ना उलयतल्यात त्याच भाशेन त्याच वेळार तुमची जी कितें आसलेली ना सगळी मागणी भावार्था उद्देशी आमकां आमचे जेजू कडेन मानतात पावता. वय हो ना? भावार्थान केलेले मागणे मेवता, आमकां मानलोलें जाता. जेजू आयकता न्ही. स्वत आनी भावार्थान आनी स्वतान आमी कशें करता? आमचें मागणें कशें आसता? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमता. कोणाक कितें प्रश्न आहा, कितें विचारूंक जाय, मोदें विचारात. कित्याक तुमचे उद्देशी आमकांय शिकोवण मेवता आनी ताचेरूय पळयतात, मग तुमकांय शिकोवण दिता. कितें आहा तें सजमोंक ना जाल्यार लजो नाकात, कित्याक आमी सगळीं शिकपाक आयल्या. आमकां शिकयता पळयतात आमकां सगळें शिकयल्लें आसा आनी तो आमकां जें कितें जाय आमी विचारता ताच्या प्रश्नाचें उत्तर पळयतात मग दिता. आमचे उद्देशी आमी न्ही. आमी हिंगासर बेश्टे आमकां ताणें उबो केलेलो आसा. आपले उद्देशी आमी जेन्ना ताचेर नियाळ करता, आमी ताचेर स्थिर रावता, पळयतात म्या उद्देशी जी आमी शिकोवन येना हिंगासर. आमी स्क्रिप्चर्स घेवन आयले देखून जाल्यार आमकां तो ताचे उद्देशी दिता. जें कितें जाय तो दिता आमकां. तो शिकयता. जाय तें शिकय म्हणटा. आपूण शिकयता आमचे उद्देशी. ताका जाय पळय तें. आमी न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिस्टर आनी उरला? जालें न्ही? या प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सजमोले? हां आतां कितें करपाचें आमी? सकाळीं उठ्ठाना कितें करपाचें? कित्याक म्हजें पर्सनल एक्सपिरियन्स हांव तुमकां 2 मिनटां शेअर करतां. जालें? हें करुया. कित्याक हांव जेन्ना म्हजे केदे रातीर केन्नाय खंयच्याय वेळार जेन्ना म्हजे दोळे उकडटा तेन्ना हांव आर्गां दीत आसता जेजू. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. आनी तेन्ना हांव मागणें करता. कोण ना कोणाक मागण्याची गरज आसता. जेन्ना आमकां देव आमकां केन्नाय मदेरे रातीर 12, 1, 3 उठयता तेन्नाय गरजेचें की आमी ताका आर्गां दिवंक जाय आनी मागणें करपाची गरज. 2 मिनटां मागणें करात. चड व्हडलें नाका. जेजू म्हणटा येदें व्हडलें मागणें केलें आमकांय गमचें ना, तुमकांय गमचें ना. आमी केदीच व्हडली मागणी करिना. धाकटुलें स्मॉल शॉर्ट एंड स्वीट मागणें केलें की तो आयकता. समज जर आमी व्हडली मागणी केली येदी व्हडली वरांचे वरां जाल्यार कितें जातलें? एग्जाम पेपर कहो तो टेस्ट दिलेले भाशेन हाचेर नियाळ करात. शिकोवन मागीर कांयच वचना तकलेन. सो देखून शॉर्ट प्लेयर. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. 2 उतरां हें करून थँकींग ताका प्रेज एंड थँक्स. दॅट्स ऑल. एक प्रेज एंड वर्शीप घाला. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. तशें म्हज्या जिवितान आमी कितले फावटी करता. केन्ना आमकां जेजू आयज पासून देवान म्हाका केदीच कांयच कमी करूंक ना. म्हजें सदांकाल म्हज्या जेबान पयशे सदांकाल फूल आसता. केन्नाच ना. पयलो कामाक आसतना पर्स म्हजी खाली जाताली. बायले कडच्यान 100 रुपया मागून वतालो पेट्रोलाक जाय पळय ते. 2-3 वर्सां फाटीं जोडटालो तरी आसतना कितें जातालें? दी गो 100 रुपया पेट्रोल ना, आतां पेट्रोल घालूंक जाय. दा गो म्हाका 50 रुपया, म्हाका च्या पिवंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. हें पयलें जातालें 3 वर्सां फाटीं. आतां सुपर नॅचरल सगळें फूल. जेन्ना आमी दुसऱ्याक दिता पळय देणें, फुकटचें देणें कशें मेवता आमकां देवाच्या उतरा उद्देशी. जें कितें जाय पळय तें आमकां सगळें स्वर्गीच्या बापान सगळें आमचो संबंद इतलो घोट दवरलो आहा की आमकां जाय तें तुका मागपाची गरज ना. आमकां मागपाची गरज ना. आमकां फकत तोंड उकडपाचें आनी ताका आर्गां दिवपाची. टाटाक करून सगळें हें करून येता. सत सांगता तुमकां. केदीच आयज पासून आतां 3 वर्सां जालीं म्हाका. 2-3 वर्सां जालीं हिंगासर आतां हेका देवाच्या उतरान हांव केदीच म्हजें पर्स न्ही खाली जायना. केदीच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदीच. आनी सासणाच्या सासणा सदांच फूल.
आनी हांवूय म्हणटा दुसऱ्याकूय मागीर केन्ना कितें कोत्ता कितें कित्याक फूल जालें म्हणून भितर धरून धरून जड जालें हांव तें व्हरपाकूय तें त्रास न्ही. सो देखून कोण गरजोवन कितें आसता पळय तांचे पासत आमी हांव कोत्ता हें कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. सो तेन्नाच जें आमकां दिता पळय त्याच मापान म्हाका मेजून दामोवन हालोवन चेपोवन बरें दिता बरें मेवता सगळें कितें आहा जेजूचे उद्देशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. थँक्यू जिजस. दोळे बंद करुया आनी एक धाकटें आर्गांचें मागणें करुया देवाक थँक्स गिवींग. सर्गीच्या बापा आमी तुका दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा वेळा पासत आयच्या दिसा पासत जे तुवें आमकां इतल्या 2-3 दिसांक जी आमकां शिकवण दिलेली आसा आमचे आत्मीक दोळे तुवें उकोडलेले आसा आनी आमकां बोदर तुज्या देण्यांनी सगळे संपूर्णताय तुजे जाणवायेन सगळें जें कितें आमकां नको आसलें तें तुवें आयज काल बरें 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 सहल एकल्याक भाव भयणाच्या तोंडांतसून तूं आमकां शिकयताय. तूं शिकयताय पवित्र आत्म्या जेजू तूं आमकां दिताय सगळें आनी तुजे उद्देशी आमकां कांयच कमी ना. सदां काल जेन्ना आमी तुजे स्थिर रावता आनी तुजेर आमी स्वत मानता आनी आमी म्हणटा जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हजो सोमी आनी दोनी त्याच वेळार आमचो जो कितें संबंद केदीच तुटना आनी आनीक मजबूत मजबूत आनी इतलो गोड जाता केदेंय कसलें होत्यार आमचे विरुद्ध आयलेलें आमचे कडेन केन्नाच तिकोंक शकना कित्याक तूं आमचे भितर आसाय आनी जेन्ना तूं आमचे भितर आसाय सदां काल वस्ती कोत्ताय आनी तुजे फुड्यान जेजू तुज्या फुड्यान कसलेंच वायट दुयेंस पिडा कसलेंच कांयच उबें रावंक शकना आनी कसलेंच ताका ताकत ना ताका बळ ना. जेजू तूं जावन आसाय आमचो बरो तो देव सदां काल तुज्या आसऱ्यान आनी सदां काल तुज्या आसरे खाला आनी तुज्या सगळ्या भोवर त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरून आमकां सदां काल सासणाच्या सासणाक नितीवन आनी भोवर तें लांबाक जिवीत तुवें जियेलाय आनी आयज आमी जें कितें आमी हिंगासर घेवन वेता फुकट तें आमी सगळ्या सासणाचे सगळ्या संवसाराक जे आमकां भोवन भावा कोण खंयसर आहान तुटून मोडोन पिडेस्तन पडलेलें आहा आमी तांकां वचोन तुजें हें देणें तांकांय दितेलें आनी त्या फुकट देण्या उद्देशी आनी सत्या उद्देशी जे स्वत दिलेलें आसा ते फुकट देणें तूं आमी वचोन दुसऱ्यांक दिल्या उपरांत त्या सत्या उद्देशी तांकांय सुटका फाव जाली म्हूण आमी तुका दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. वाखाणणी तुका जेजू ह्या सुवाती पासत आनी ह्या भाव आनी भयणां भावा पासत आनी ताच्या फॅमिली पासत तुवें ताका भोव त्या देण्यांनी आनी भोव जें कितें आमी पळोवंक ना चिंतूंक ना आनी आमच्या काळजान देखून दासोवना ताच्या कित्येक पटींनी तुवें ताका दिलेलें आसा आनी सदां काल हें घर तुवें दिलें आसा तुज्या राज्यान वापरपाक ताचे खालतेकायेन आनी ताच्या मोगान जो तुजो मोग ताचे भितर वतला आनी ताचे सगळ्या संपूर्ण फॅमिलीक तुवें सासणाच्या सासणाक लांबाक आनी बरे भलायकीन आनी बरे सावदीन तुवें ताका सदां सासणां तुज्या आशिर्वादांत केलेली आहा म्हण तुका हांव दिनवासता आर्गां दिता वाखाणटा. वाखाणणी तुका जेजू ह्या सगळ्या हिंगाच्या शेजाऱ्या पासत जे तुजें उतर आयकतात हिंगा येतले कांय दिसा भितर हे सगळीं हिंगाल्ली सगळीं शेजारी कोणूय आसूं खंयच्या धर्माची आसूं ती हिंगासर येवन बसोन आख्ख्या दिसाक जे 5 दीस 10 दीस रिटीट आसा जेजू तुजें उतर ती आयकतली आनी सदां काल तें सोद घेवन ती आपूण त्या संवसारान वचोन तुका ती आर्गां दितली दिन वाचतली वाखाणटली तुका वाखाणटा हे मोहिमे पासत तुज्या ह्या व्हड मिलाग्रे पासत आनी सगळे तुज्या देण्या पासत जेजू तूं जावन आसा आमचो बोर तो देव आनी केदीस जेजू तूं आमकां सकयल पडोवंक दिनाय पूण सदांच सासणाच्या सासना तुवें आमकां वयर उबारलाय. हें तुका जें व्हड देणें तें खुर्सार तुवें आमकां खिडोवन तें तुजें आदला बदल करून तुवें आमकां दिलेलें देणें आमी स्विकारता आनी आमी तुकांय स्विकारला. सदां काल सासणाच्या